Honorable Speaker. Just request. Calling attention. Yes, sir. Speaker sir, our issue एकदम important issue with regards to the overflowing and malfunctioning of the storage chambers. अनेक या हाउसान जायत पाशी डिबेट जाली, जायत पुसा डिबेट जाली. Majorly issue public health hazard, अनेक environmental degradation. There are two parts. One part is the public health hazard and one is environmental degradation. And that's because लोकांन म्हाका दिसता जोरी तोरी इतिहास काळार a lot of people had expressed their alarms over this particular storage issue. Anik, they expected such things to happen, knowing basically the lack of diligence in the public works department, whether the corporation had the expertise to take such type of works. Because issue jenna storageacho chamberacho आज overflowing or across multiple urban, semi-urban, or I can say across the state of Goa. This is what is happening. Anik, the site that poses public health hazard, लोकांमध्ये पहिले सुवातेर आमच्या एनवायरमेंटाक पर्यावरणाक डिग्रेड करपाचो प्रयत्न. दुसरो जो ग्राउंड वॉटर आसा, हे ग्राउंड वॉटर कंटॅमिनेट जाता. तिसरें आमची शेती, एग्रीकल्चरल लँड, एकाय हेजेर हेजो परिणाम जाता. इट क्रिपल्स दी एग्रीकल्चरल लँड. चवथो जो मस्किटोचो प्रॉब्लेम जाता, दीस ब्रीड्स मस्किटोज, आनी रेजिडंट लोकांले थिंगा हेल्थाचे जायते इश्यू जाता, जायते कंप्लेन येता. बिकॉज जोरी तर गोंयभर या 6 म्हयने वर्सभर जरी तर चयल्यार सेवरल इश्यूज, खास करून जेन्ना एक म्हाका दिसता इट शोज अ डर्टी पिक्चर. व्हेन आय से इट पेंट्स अ ट्रबलिंग पिक्चर. पोंडाच्या गांवांत सुवेज ओवरफ्लोड फ्रॉम चोक्ड ड्रेनेज, जे अल्मेडा हाय स्कूल आहा थिंगा पावसान, people came out on the streets. Kolwa, Wenzi has been speaking in the house so many times about the untreated sewage leaked from pumping station. Varkeच्या गावांतूय तोच issue आसा. We are speaking here, but no one is taking it up further. Speaker sir, आज जाव मोडगोवा, everyone will agree to me. Recently, we saw residents जे suffer जाले, जो रॉ सुवेजाचो जो वास येता. बाब सावियो डायस, एक रिपोर्टर, हेणे हो व्हिडिओ घातलेलो. And this raw sewage was seen in paddy fields and roads. आनीक दक्षिण गोंयचे जे हॉस्पिटल, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, these people also witnessed this. वास्कोच्या गांवांत मोणवेल, वाडे एरिया, ह्या एरियांत रॉ सुवेज डिस्चार्ज जाली इनटू द नल्ला, कित्याक पंपिंग स्टेशन फेल जाल्लो म्हणून. आनी दीस लोक नागरीक भायर सरले प्रोटेस्ट करपाक. कोंबाई मोडगोवा सबवेचे फ्लडिंग जालें. आनीक हे जावपाचें कारण वॉज बिकॉज सायमल्टेनियस पंप फेलियर्स. आतां दिस इज वन ऑफ द मेन रिजन्स. आनी एक हॅप हॅझर्ड एक्झिक्युशन. कुरचोरेच्या गांवांत सेम सुवेज चेंबराचो उदकाचो इश्यू ओवरफ्लो जालो विथ रेन वॉटर. ओल्ड कलेक्टरेटा कडेन मोडगोवाय सेम इश्यू. स्पीकर सर, हे हिंगा बंद जायना. तालिगांव ऑल्सो हॅड रिसंटली कंटॅमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर. एंड दीस कंटॅमिनेशन कित्याक जालें, जेन्ना ओपन ड्रेन्स फूल ऑफ ह्युमन वेस्ट वॉज कंटॅमिनेटेड इनटू दीस पॉटेबल वॉटर. स्पीकर सर, storage infrastructure development, हे कॉर्पोरेशन जेन्ना आयिल्लें, हेजें डेजिग्नेशन आशिल्लें, इट वॉज एन एजन्सी that was taken to take developmental works and treatment of disposal of sewage. आणि एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सुवेज सिस्टम आमच्या गोंयांत करपाक.
आता स्पीकर सर एक दोन तीन इम्पॉर्टंट इश्यूज माननीय मुख्यमंत्र्याने ऐकपाक जाय जे नंबर वन, the company received about 371 crores from the state government and 59 crores from NABARD. Now, Speaker sir, during this period, awards of works worth 1,340 crores in the state of Goa was implemented using these major sewage projects. Anik audit had pointed out in several cases that there were reasons for the delay in the change of work of scope. दूसरे मेन मुद्दा मोठा आहे तो इनकरेक्शन एस्टिमेशन ऑफ आयटम्स. तिसरो चेंज इन साइट ऑफ स्टोरेज ट्रीटमेंट प्लांट, म्हणजे ट्रीटमेंट प्लांट जो पयलीं घेतलेलो कितले कडेन दुसरे जाग्यार गेला सारकी स्टडी कोनासतना. दिस इज द मेन प्रॉब्लेम. सारकी टोपोग्राफीची स्टडी कोनासतना हो एक मोठो मुद्दो सारको मेन इश्यू. स्पीकर सर, मागीर जायते भाशेन देयर वॉज अ चेंज इन डिझायन स्कोप चेंज जालो आफ्टर फ्लोटिंग टेंडर्स. स्पीकर सर, आज जे पर्वरीम स्टोरेज प्रोजेक्ट जो पण आशिल्लो इनिशियली हेजो डीपीआर आशिल्लो 170 कोटी रुपया. सॉरी ना, हेजे नेटवर्क आशिल्ले 171 किलोमीटर्स आणि 3 एसटीपी प्लांट with a total capacity of 15.3 million liters per day. ये was the estimated at 210 कोटी रुपया. म्हणजे 171 kilometers of 3 STPs, capacity 15.3 million liters at 210. रोखडोच रिवाइज केलो in the year April 2014 at an amount of 282 crores. Speaker sir, हे काम 2017 कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लें. आज पासून हे काम कंप्लीट ना. सुरेज एअरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इज टाइम पास. स्टाफ ना, कांयच ना. स्पीकर सर, हांव स्पेसिफीक मांडटा. हांव कितें स्पेसिफीक आनी हेज्यान आनी कितें स्पेसिफीक म्हणजे हांव थिंग भितर वचपाचें सुरेजान तूं आनी कितें स्पेसिफीक करपा. हांव स्पेसिफीक उलयत मरे. ती हॉस्पिटा सुरेजी तूं थिंग वॉस मुट्टू आणखी स्पेसिफीक जो बाय थिंग वॉस रिकॉर्डिंग कोणीचो. स्पीकर सर, हे एक सारकी इम्पॉर्टंट. नावेलीच्या गावांत जेन्ना डीपीआर वॉज 11.50 crores एट 11.50 एसटीपी प्लांट 16.98 crores करपाचें आशिल्लें. पूण जानेवारी 2014 हेच 20 MLD प्लांट जालो 37.89 crores. आता स्पीकर सर, what is the justification for this? The work of this project basically was not carried out in any planned manner. Public health, environmental manual, as well as principles of economy in execution of this project. And Speaker sir, economy survey has flagged, Manya Mukhyamantri, 2024, your report as severe under capacity in the sewage connection. Number 2, inconsistent function in the sewage treatment plants. Number 3, rising water tables पड जाता during पावसाच्या टायमार. This is resulting in septic failures. These are very 3 important points. Speaker sir, इतले वर्साचे planning जाले. However, I demand from the honorable minister ki how many sewage pumping stations and chambers across the state are today functioning without emergency power backup. त्यांका बॅकअप ना, पॉवर बॅकअप ना. दुसरे मेंटेनन्स रेग्युलर केन्ना जालें. तिसरें स्पीकर सर, आज जोरी तर हे गोवाज इन्व्हेस्टमेंट जोरी तर चोयल्यार इन अ मोर कॉम्प्रिहेन्सिव बॅकअप ऑफ पॉवर सिस्टम्स वी हॅव टू हॅव एट एव्हरी पंपिंग स्टेशन. दिस इज मॅन्डेटरी. सद्या स्पीकर सर, जे सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट आहाय, मुखेलमंत्री शुड लुक एट अ टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट within the existing sewage treatment plant. Speaker sir, recycle irrigation तशेंच एक एक्विफाय रिचार्ज हेजी गरज आसा. आज स्पीकर सर, नाईट पेट्रोल रातयाच्या दिसांनी नाईट पेट्रोल रॅपिड रिस्पॉन्स टीम. This is something that has to be there during monsoons with a tanker. This is not there in the department. Speaker sir, जे sewage आज within discharge जाता 500 meter within sensitive areas such as
farms, schools and hospitals हे बंद जावपाक जाय. ही discharge जे इस्कॉलामध्ये, हॉस्पिटलामध्ये, फार्म्सामध्ये जाते. I believe that the Honorable Chief Minister, today this assembly cannot allow Goa to drown into its own sewage. Because of what? This looks like arrogance, inefficiency and lack of planning. These are three things. Because sir, I call upon the Chief Minister, we need to wake up. You need to own this crisis because this falls in your department. Maybe it didn't happen during your tenure, but you're the minister. Government is a continuous process and you pledge to deliver. I urge, Yes. let us get these reforms because at the end, I would like to tell the Honorable Chief Minister that itlo koti rupiya, kitle 1.5-2,000 koti rupiya lokale, publicale was put. Despite putting this, today there is a sewage infrastructural problem, including the present state of neglect for kela which citran, open defecation, raw sewage spilling into public roads, school zones, market areas, residential areas, hospitalaमध्ये. I therefore urge मुख्यमंत्री आन्सर आयला की ते कोदाय मुखेसो रिपोर्ट बी सद्या ते पड सिस्टम हा सुरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर हा टोटल कोलॅप्स स्टाफूच ना हे आनी मुखार कितें कोतले. सो वी नीड रिफॉर्म. Yes. I request Honorable Chief Minister Yes. to take this issue seriously. Cruz Silva. Speaker, sir, yeah, I'm calling attention to combine very important calling attention. स्पेसिफिक उलयता 20 मिनटाची 20-25 मिनटाची वर दिवचो ना गव्हर्मेंटाचे सगळ्यात टोटल 25 मिनिट्स टोटल सगळ्यात 25 मिनिट्स 20 मिनटाची वेळावस्था हांव 5 मिनटां चड दिता ताचे वेळ दिवचो ना म्हणजे जे कितें सांगपाचें तुमी स्पेसिफीक सांगात. येस Speaker, sir, या सिवेज ओवरफ्लो जातात आणि आमच्या जायती शेतां न्हंयो पिड्यार जातात आणि आयतां आमकां डेली खंय व्हिडियोज येता ना न्यूज येता असले इन्सिडंटांचेर. आतां सांगला बस आमच्या ऑपोजिशन लिडरान जायते एग्जाम्पलांय ताणें दिल्ले पूण हे ओवरफ्लोईंग जावन ही सिवेज डायरेक्ट डिस्चार्ज जावन एक ट्रेजीक एग्जाम्पल म्हणल्यार आमचें रिवर्स साल. जी रिवर्स साल आतां आमी म्हणटा म्हादय आमची गोंयची माय, आमी म्हणटात रिवर्स साल आमची सालसेटाची माय. जायत्यो थिंगा एक्टिविटीज जाताल्यो, फिशींग जातालें, आदी थिंगा ट्रेडूय जातालो आनीक आयज थिंग कितें जालो आयज सगळी सिवेज अनट्रिटेड भितर गेला न्हंयत डायरेक्ट सोडटात. आतां ही सिवेज कॅरियर जाला, ही नुस्त्याचो आनी बिजनस थिंगान उरना. आतां आमची खऱ्याबान चल जाल्यार थिंगा हाय टायड लो टायड जाताले पूण थिंगा आयज हाय टायड लो टायड जायना. थिंगा आयज सामकी घाण मारता. आमच्या आंबेली कुडबाण पासून जो फिशरमॅन घेता ते थिंगा नुस्त्याक धरपा येताले पूण आयज थिंगा वचपाक जायना. नुस्त्याचो बिजनस थिंगा करपाकूच जायना. स्पीकर सर, आमचे ऑनरेबल WRD मिनिस्टर पासून एडमीट केला रिवर्स साल इज द मोस्ट पोल्युटेड रिवर म्हणून इन गोवा. रिसंटली हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे इन गोवा ताणे पासून इंटरफियर जाला आनी तेजे स्टेप घे म्हणल्यार गव्हर्मेंटाक एजन्सी इमिजिएट अनट्रिटेड सिवेज न्हंयत वयता ती बंद करपाक. स्पीकर सर, हे जाता तितले बेगीन जावपाक जाय कित्याक आख्खी न्हंय त्या न्हंयचेर आमचो लोक आख्खो डिपेंड आहा. तेजे भाशेन स्पीकर सर सांजे ती आर्य आमच्यान दिगारपाली सिवेज पायपलायन घायलो आहा. घायलो जायती वर्सां जाली. रामनगरी म्हणटा एक वाडा आनी थिंगा सिवेज सगळी नालां सोडटाले. आतां आमकां सांगले ते भाशेन ते कनेक्शन दिलें म्हणटात पूण आयज थिंग गेलो जाल्यार सेम सिवेज पायपां वचना पूण अजून पासून ते नालां वयता. ती नालां सोन आतां शेतां वयता आनी शेतांक घाण मारता आनी शेत पिड्यार जाले. कितलेच फावटी जावं पंचायतान थिंगाचे NGOs एक्टिविस्टां पासून आमी पासून लेटर करून गोवा पोल्युशन बोर्डान इन्स्पेक्शन केल्लें हांवें. थिंगा उदक 2 कलर जाता, एक ब्लॅक जाता आनी एक धवें जालो पूण इन्स्पेक्शन जाल्ले रिपोर्ट सदांच नॉर्मल येताय पूण थिंग तूं गेलो जाल्यार घाण माती तुका दिसता पडटा. बिकॉज ताका लागून जातले बेगीन एक्शन जावपाक जाय. सो म्हजो डिमांड आसा स्पीकर सर, ही आमची वॉटर बॉडीज आहा, ही फार्मलँड शेतां आहाय ती आमकां सांबाळपाक जाय. सो मिनिस्टरान डायरेक्ट करपाक जाय ही आमची न्हंयो बांयो शेतां आहाय ती जाता तितली प्रोटेक्ट करची म्हणून. आनीक एक आमचो डिमांड आसलो एक कॉम्प्रिहेन्सीव टेक्निकल ऑडिट करपाक जाय. ही सिवेज असली थिंगा प्रॉब्लम जाय थिंगा हेजो ऑडिट जावपाक जाय आनी ते प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. स्टे अटेंड रिक्वेस्ट.
म्हणजे तुझ्या ॲज पर I rise to speak and on the calling attention by my colleague Yuri, myself, Kalus, Cruz and Venzi. Speaker, sir, I want to be very specific. बाकीच्या सगळं उलयलाय आमगे लेटर ऑफिसर उलयला बट बिकॉज ऑफ स्विरेज हांव म्हजे मुगे केप्यां मतदार सांगता म्हाका सदां बाप निलेश उलोवपा दिना रोखडे चोयता सारको तुगे तूं और म्हणत हांव आमगे केप्यां मतदारसंघान म्हाका दिसता इट इज अ नॉट नाव फ्रॉम इयर्स दिस स्विरेज इशू इज अ बिग प्रॉब्लम आनी मुद्दम कित्याक सांगता बिकॉज देर इज अ कॅनल विच इज पासिंग फ्रॉम द मेन टाउन एक टाउनांतल्यान तिने पास जाता आनी एक आमगेलो थिंगा एक एंटरप्रेनर आहा बाप श्रीपाद म्हणलो तो सदांच कंप्लेन करीत आसता तेगे थिंगा एक रेस्टॉरंट आहा अवंताद म्हण फामाद केप्यां आनी स्पीकर साहेब म्हाका कळ्ळें निलेश बाब कितें सांगता तो कळ म्हाका आय नो वॉट यू आर ट्रायंग टू टेल येस कॉलिंग अटेन्शन घातलं त्याने घातला जर ते केप्याचे आवंताल आणि येते आले तर त्याने घालपा जाले त्याने सिंपल बरयला स्पीकर सर that across multiple urban and semi-urban areas in Goa, unplanned sewage pumping stations which are creating grave public. हांगा केपें खंयचे pumping station खंयचे sewage chamber I know what you are trying to say, but I am making a point. I understand. Speak to the point. I am speaking to the point. Let me complete. हांव जाणा तूं सिनियर आमदार जाणा बाबा 15 वर्सां आमी जातले बऱ्या आतां म्हगे मेजर इशू हांव टाउना सांगता वाय आय एम कनेक्टिंग टू दॅट I know it is not there, Kepe is not a part, but in fact, last almost 3 years, I am asking the Honorable Chief Minister, तू काय आलो तू PW मिनिस्टर आलो ताका तू काय सांगिल्लें हे केप्यां सुयेज जाते आम घाण आम हापाचें आनी आमी हापा न्हय हे कनाला वचोन आख्खे सगळो सालसेटा लोक हातलो इट इज नॉट ओनली केपें why I am telling you this whole discharge is going into that canal and the whole area canal what is getting polluted तूं तरी बाजरां येयलो आनी चोयल जाल्यार आख्खें स्वेज आख्खें चॅम्बर्स बिकॉज इट्स अ मासी लँड मासी एरिया वॉटर टेबल इज व्हेरी हाय सो माय डिमांड इज दॅट आय वाज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नॉट नाव बिफोर ऑल्सो आमकां थिंगा एक STP स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट आमकां जवळ जायो नाजाल्यार हें जावपाना प्रॉब्लम सॉल्व जावपाना अदरवायज दीस डिस्चार्ज वील गो इन द कॅनल एंड इट इज गोईंग नाव येस इट इज गोईंग नाव एंड इट पोल्युटिंग द होल वॉटर सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस श्री वेंजी वेगस हम जाना था तुगे तू कुछ रे और लाइन आड़े आणि कुछ रे और येस Speaker sir, stand by regards to the calling attention raised by myself, LOP, Sri Yulia Alamau, Bob Cruz Silva, Elton Di Costa and Advocate Kalus. Speaker sir, when it comes to the STP, I think my constituency is the major sufferer of these government failures after failures and failure in designing the entire sewage network based on the topography and the technical failures that have been happening. हांव रिकॉर्डार हाडूं सोदता की फेलियर ऑफ दीस सिवेज लायन घालता म्हूण सांगलोले नॉर्दर्न ट्रंक 2022 आमदार जाले तेन्ना आनी 2022 ती 2025 हेजे मध्ये 2023 प्लगिंग करपा जाय म्हूण जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी हांवें सांगलोले की उजार करपा जाय म्हूण ती फॉलो अप करून WRT मिनिस्टरा कडेन ती पास कोनान थ्रू WRT मिनिस्ट्री we brought geobag technology to plug the sewage that is coming आणि हेच डेमॉन्स्ट्रेशन आम्ही रिव्हर सालाचेर आम केल्ले आणि बाब निलेश काब्राल तेन्ना मिनिस्टर आल्लो आणि तोय चोयन गेलो आणि सगळे थिंग येवपा आसले ते मिनिस्टर येन गेले दिगंबर कामत येन गेलो सगळे येन गेले आणि इट वॉज अ सक्सेसफुल मॉडेल दॅट वॉज शोन कोणाय कांयच म्हणना की फेलियर म्हूण आणि वाय दिस वॉज ब्रॉट वाय WRT मिनिस्ट्री पास दिस आणि कितें हाडलें की सिवरेज जेन्ना पुसा नॉर्दर्न ट्रंक फायनल जायना ड्यू टू वॉट एवर फेलियर्स तेन्ना म्हणल्यार जी सिवेज रॉ सिवेज येता हुंयसून येता कितकोन येता दॅट इज अ सेकंड पार्ट वीच हॅज टू बी सॉल्व्ड ते सॉल्व करपाक आनी 15 वर्सां आमकां हिंग रावो पडत पूण तेन्ना म्हणल्यार ते प्लग करपा जाय प्लग करपाक जिओ बॅग हाडलें तें जिओ बॅग जोरी तरी सगळ्यांनी जें चोयलां तेका मान्य जायना जाल्यार दुसरी कसली टेक्नॉलॉजी हाडपा जाय फ्रॉम देन टील नाव कंटिन्यूस सिवेज इज बीन ओवरफ्लोईंग नॉर्दर्न ट्रंक इज नॉट सक्सेसफुल all the sewage is going back to the riversal मुगे आणि बाब निलेशागे हांव 6 म्हयने आमदार आसतना ओजत जालो तितून सगळ्यांनी चोयल्या तो कुदेन चोयल गेल्या जे STP प्लांट आहा नायेल्यान जे प्लांट आहा
ते वाल्व ओपन करताय आणि भायल्यान ते नल्ला सोडटाय हे आमी थिंग दाखयलो आहा देर इज अ ओवरफ्लो सिस्टम तो ओवरफ्लो जाता आणि तेगे ते एक वेला वयता आणि ते वेलासून डायरेक्ट डिस्चार्ज जाता सो इट इज बीन प्लॅन्ड इन सच अ वे की कंटिन्यूअस डिस्चार्ज इनटू द रिव्हर्सल आणि दॅट कॅन बी सीन अक्रॉस द रिव्हर्सल सो हे अजून प्लग इन जालें ना हे आसतना हेजे उलयता आसतना हेजे गव्हर्नमेंट पयशे गायना प्लग इन करपाक सांगता की नॉर्दर्न ट्रंक सारकें जातलें म्हाका आज क्लॅरिटी जाय नॉर्दर्न ट्रंक 1 म्हयन्यान जावं या 10 वर्सान जावं सध्या जे प्लग इन पॉइंट्स करपाक दिलो आहे त्या प्लग इन पॉइंट्स करपाक तुमी कितें करतले आनी तुमको सोल्युशन ना जाल्यार जिओ बॅग तुमको सोल्युशन आसता तें करचें सेकंड पॉइंट एसटीपी कोलवा न्यूली इन्स्टॉल्ड इज अ फेलियर ताजी जे पंपिंग स्टेशन आहा टोपोग्राफी वॉज नॉट बीन प्लॅन्ड करेक्टली पंपिंग स्टेशन बसले आणि बसोन आज कोलवा लोंगिनो जागे जे थिंग जंक्शन आहा ते बॅक इले सगळे कनेक्शन केलो ते सिवेज हॅज कम बॅक फ्रॉम द हॉटेल्स दॅट हॅज कनेक्टेड आणि थिंग ते पंपिंग स्टेशना बॉन आज शेतां गेल्ले आहा श्री विजय हे राव उलोवपाचें दिस इज अ इश्यू आज कोलवा सिवेज शेतां गेल्ली आहा पयलीं आमी फातोर्डा मडगांव बाणाले मुटाले आज कोलवा सिवेज शेतां गेल्ली आहा जॉईंट इथे घालता 4-5 जण घालता म्हणतो तुम्ही. ना बट कोणा जाय न्हू आज कोणा जाय केन्ना कोटले स्पीकर म्हाका फास्ट 2 मिनिटांन कंप्लीट करून दिया आज ती सिवेज कॉलिंग एडिशन तुम्ही जॉईंट घालता मातशें कंप्लीट करून दिया सिवेज जी वयर सयलो आहा ती फिशरीज डिपार्टमेंटा गेलो जे ऑफिस आहा ते ऑफिसा सायडीन आहा फिशरीज डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल सद्दां वयता ऑफिसाक पूण तेम कोणे रिपोर्ट केलो ना सो दिस इज द आयरनी टुडे आज वी डिमांड हियर आय पर्टिक्युलरली वॉन्ट that this sewage plant in Kolwa should not start till the time it is made sure that the entire network is working correctly, tested with water first. उदक घालून नेटवर्क टेस्ट करपा जाय कित्याक सारकें चलत म्हूण कित्याक डायरेक्ट तुम सिवेज घालपाक कमेस करतले आनी आमगे गांव तुम काबार करतले सो प्लीज मेक शुअर दॅट दीज पॉइंट्स आर टेकन सिरियसली स्पीकर सर 2 मिनिटं फक्त स्पीकर साहेब हो इश्यू जो हाडला माननीक सगळ्या कलिगांनी हो इश्यू चड म्हत्वाचो थोडे दीस पयलीं ह्या फातोर्डाय जाल्लें आनी तेन्ना हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन एक रिक्वेस्ट केल्लो की एक गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टराक तूं बाय नॉमिनेशन हें काम दी आनीक रिपेर कर स्पीकर सर थंय जे डिस्चार्ज जातालो तो डायरेक्ट शेतान जावपाक लागलो शेतकारांक एफेक्ट जालो हॉस्पिटल सायडीन आहा सो हें सगळें जाता तेन्ना आमी जर तशें नंबर पळोवंक गेले जाल्यार कितलेच कडेन जाल्लें आहा हे फातोर्डात न्ही हे मुरगांव जाला वास्को जाला दाबोली जाला मडगांव जाला खूब कडेन जाला नावेली जाला कलंगूट जाला स्पीकर सर कित्या खातीर जाता एक फॉल्टी डिझायन म्हणटा एक इश्यू आहा दुसरें म्हणटा बॅक स्ट्रींग इम्पॅक्ट जो आतां वेंजीन म्हणलें की फाटल्यान रिवर्स मारता हे रिवर्सूय जाता तिसरें म्हणल्यार स्पीकर सर चोक जाता म्हणून आतां उत्तरांनी मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें आहा की चोकींग जाता चोकींग वीथ वॉट चोकींग वीथ चेंबर्स जे आहा ते चोक जातात आनी ते डिस्पोजेबल म्हळ्यार तुजे सॅनिटरी पॅड्स आनी हे ते तातूंत चोक जाता म्हणून सो बेसिकली अवेरनेस कोणें करप हांगा इश्यू कितें जाता लोकांची चूक ही सरकाराची चूक म्हणूंक जायना पूण लोकांक अवेर सरकारान करचें पडटलें न्ही हें जर अशें जावपाक लागलें जाल्यार इट्स अ बीग इश्यू आनी आय थिंक इट्स करेक्ट दॅट इट इज बीन डिस्कस्ड स्पीकर सर ओल्ड लायन्स डॅमेज जाल्ल्यो आहा कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स ना हे खेपे कितें जालें आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट केबल घालताले कुंकळच्यान फातोर्डा मेरेन येतना तांणी हें फोडलें आनी मॅनहोल फोडले आतां एक फोडले तेन्ना हांवें एक क्वेश्चन घालो क्वेश्चन कितें घालो की डेटा आसा काय म्हणून तुमचे कडेन अंडर द ग्रावंड डेटा आहा काय म्हणून आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा ते भशेन वन मॅप गोवा म्हणून एक वेबसायट आहा ही वन मॅप गोवा म्हळ्यार कितें की जमनीचे पोना जे कितें आमी युटिलिटीज घाल्या त्यो सगल्यो मॅप्ड आसा पूण सरकाराक जेन्ना प्रश्न विचारलो सरकार म्हणटा कितें की आमी तो फॉलो करना म्हणून सिवरेज कॉर्पोरेशनूच फॉलो करना चीफ मिनिस्टर हें म्हाजे तकलेंत धरा वेबसायट तुमचीच तुमी फॉलो करूंक जाय तुमी हें फॉलो करूंक ना सो हें आतां मिटिगेट करपाक हें जालें तें जालें हें सगळें जाल्लें आहा शेतकारांक कॉम्पेन्सेशन दिवंक जाय तांची शेतां पेड्यार जाल्लीं आहा सो हें कोण कॉम्पेन्सेट दितलो मेंटेनन्स जाय मेंटेनन्स म्हणटा तें तुमीच उत्तर दितात आनी एक मिनिस्ट्री ऑफ हावजींग एंड अर्बन अफेअर्साचें एक हें आहा The frequency and cleaning of sewers is based on the prevailing local conditions and determined through field inspections and complaints received from the residents of the area. However, it is desirable to clean the sewer at least once in 6 months.
ideally once just before monsoon season. Inspection and examination of the sewers and septic tank should be made before the starting of the cleaning, which is explained in the SOP. म्हणल्यार स्पीकर सर, हे जे प्री मॉन्सून चेकअप जावंक जाय, ह्यो गायडलायन फॉलो जाता, हांवें चेक केला ते भशेन त्यो जायना. स्पीकर सर, हाजे खातीर म्हाका दिसता कॉर्पोरेशनाक पयलीं तांणी बळ दिवपाक जाय पयशांची. आतां तांकां म्हाका दिसता तांचे कडेन तितलें ना. आनी हो व्हडलो इशू सिवरेज नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायनाचे वेन्झीन रेफरन्स केलें. ही नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन हांव मंत्री आसतना हांवें सुरवात केल्ली. 300 कोटीचें काम रिपेर जातालें फ्रॉम राय टू शिरवडे. ल्हान काम न्ही तें. हें काम आतां कंप्लीट जाल्लें आहा. पूण अशें जर चूक जावन ओ चोक जावन ओ कोण तरी दुसरी युटिलिटी येवन फोडून ते जर शेतान वचपाक लागले जाल्यार एक हेल्थ हॅजार्ड हो व्हडलो मेजर हेल्थ हॅजार्ड. आनी स्पीकर सर, एक इशू आहा प्लेसमेंट ऑफ द हे प्लांट्स. आतां कुडचड्यार हांव त्या दीस गेल्लो, तुमी प्लांट गेला खंय हे ते गणपती विसर्जनाच्या जाग्यार तुमी प्लांट लोकेट केला म्हणून अशें थंय लोक म्हणटाले. सो पोझिशन प्लांट खंय करताले तुमी. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर, हो चड म्हत्वाचो इशू मुखेलमंत्र्यान सिरियसली घेवंक जाय. कित्याक जमनीचे पोना कितें जातलें तें कळना. जमनीचे वयर कोता येता, पोनाच्यान सगळें दुयेंस येवपाक शकता, लोक मरूंक शकता, ब्युमोरीक प्लेग जावंक शकता. आनी म्हाका दिसता हो म्हत्वाचो इशू डिस्कस जावंक. योगेश बोरकर. स्पीकर सर, ब्रीफ. हय ब्रीफ. स्पीकर सर, हांव आयज जे कॉलिंग एटेन्शन घातला ते सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा. मेन म्हटल्यार सिवरेज हो विशय आमी खूब फावटी घेतलेलो आसा, STP प्लांट्सांचो आनी जे सिवरेज सिस्टम आसा तो. आनी कितलेशे तुमी पळयले आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ऑपोजिशन लिडर आनी बाकीच्या आमदारांनी हे कव्हर केल्लें आसा. पूण हांव मुद्दमून सांगूंक सोदता, जो एवरी टायम आमी काडटा तो पणजेचो. आतां पाट्यार तुमी आयज पासून वचून पळयात, थंय आख्खो वास मारता, स्मेल सारकी. थंय पाटो म्हटल्यार तो एक मेन आमचो प्रायम लोकेशन आनी थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स आसा, तेजो चेंबर तो लिकेज जाता. ते एवरी टायम आमी तांकां सांगल्यार ते म्हणटा आमी ट्राय करता मात अजून पर्यंत तेजो सोल्युशन मेळूंक ना. कोट्यांनी पयसो स्पीकर सर, स्मार्ट सिटी म्हणून कोट्यांनी पयसो मोडलेलो आसा, कोट्यांनी. आतां सीएमान म्हाका दिसता तेजेर एश्युरन्स दिवपाक जाय की आपूण करूंक जातलें काय ना. जावचें ना ते बंद करचें पडलें. सिवरेज सिस्टम प्रत्येक पाट्यार मातसो एक दीस पाट्यार मातसो यो वांगडा या जाय जाल्यार आनी वांगडा वचून पळोवया बाबा थंय चल्लां कितें तें. आनी जेन्ना आमी पळयता लो लायंग एरियाज, आतां कितलेशे सिवरेज सिस्टम आसा, STP प्लांट घातल्या, जावं लायंग केल्या, पायपलायन लायंग केल्या. सो ते लो लायंग एरिया आसा आनी हायटायड जाल्या नंतर सगळो इश्यू जाता. आतां थंय पासून सेम आसतलें, कारण कितें आसा थंय हायटायड जाता, जावं उदक वयर फ्लोट जाता, आख्खे जे सिवरेज जे आसा तो आख्खो भायर स्प्लीट जाता. सो हेजेर सोल्युशन अजून पर्यंत ना. सो सोल्युशन म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान दिवंक जाय आसलो. आतां एवरी असेंब्ली सेशनाक आमी तोच इश्यू काडटा आनी बाकीचे म्हटल्यार आमी सांतिनीज पळयता, सांतिनीजूय सेम इश्यू जाता. कित्याक थोडे कडेन लो लायंग एरिया आसा थंय तसोच इश्यू आसा. आनी एक स्पीकर सर, जो आनी एक इश्यू आमी पळयलो तो कालांगूट जो थोडे एरियेन जो आसा, तो म्हणजे जी सिवरेज हे आसा तो कालांगूट आमदार थंय आसा, तो सिवरेजाचो हे आसा चेंबर्स आसा, चेंबर्सान ते हे घालता, ओपनिंग करपाक घालता, तो जो हे आसा तो कॉन्क्रिटाचे घातल्या, तेका कास्ट आयनाचे घालपाक जाय. आतां हे कितें, हे म्हाका दिसता क्लियरन्स दिवपाची गरज आसा. कित्याक नॉर्मल आमी हे म्हणटा सिमिटाचे स्लॅब्स आसा पळय, ते सिमिटाचे स्लॅब तेजेर घातले आनी पॅक केला. स्पीकर सर, कितलेशे नॉन फंक्शनिंग जे सिवरेज सिस्टम आसा हेजेर म्हाका दिसता क्लियरन्स जे आसा ते सीएमान दिवपाची गरज आसा आनी फंक्शनिंग करपाची. हांव मुद्दम सांगता की आमी एवरी टायम त्या पाट्यावेले एरियेन जावं पणजेच्या एरियेन आमी भोंवता आनी ते आख्खो वास मारता. सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय की केन्ना पर्यंत हो सॉल्व जातलो. श्री दिगंबर कामत. आज जे कॉलिंग एटेन्शन हाडलां ताजेर उलोवपाक हांव उबो आसा. एक गजाल म्हणजे पावसांत सिवरेजाचे प्रॉब्लेम भोवतेक सगळे कडेन ज्या जाग्यार सिवरेज लायन आसा थंय ते एक्यूट जाता. मडगांव शहरांत लायन बरी वर्सां पयलीं घाल्ली, समवेर इन 1985-90 थोड्यो लायन्स घाल्ल्यो, ज्यो लायन्स आतां थोड्यो सामक्यो पेड्ड्यार जावन काबार जाल्या आनी त्यो थोडे कडेन लायन्स रिप्लेस करपाचें काम चालू आसा. पूण सगळे कडेन हांगा तशें सांगलां की चेंबर चोक जाता स्पीकर सर. आनी चेंबर चोक कित्याक जाता, त्या चेंबरांतल्यान कितें कितें मेळटा, लोक नाका आशिल्ले घालतात. पूण तरी आसतना म्हाका एक सजेशन करचें दिसता चीफ मिनिस्टराक की ज्या जाग्यार कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट्स आसात, हॉटेल्स आसात आनी ज्या जाग्यार ग्रीस ट्रॅप बसयतात ते ट्रॅप्स परत परत चॅक करप, त्या ट्रॅप्स हॉटेलवाल्यांक कंपल्सरीली चॅक करपा लावप आनी पावसाच्या पयलीं प्रत्येक चेंबर हो फ्लश करपाक जाय.
ताणें आपल्याली मशिनरी यूज करून प्रत्येक चेंबर लिफ्ट करप पावसाचे पयलीं ऑन द इव ऑफ रेन्स, जाल्यार ते मातशें रिलीफ मेळटली. मडगांव नवो प्लांट घालपाचें ऑलरेडी एस्टिमेट बी जाला, त्या प्लांटाचें टेंडर जाता तितले बेगीन काडचें अशें हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां. येस, श्री मायकल लोबो. आयचो कॉलिंग अटेन्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. हे ट्रिटमेंट सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट्स खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी घातले. अंडर जायका आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातले, कलांगूट म्हापसा घातले जशवाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी खूब स्वतेर घातलेले. आनी आतां हँड ओवर ते काडून सेवरेज कॉर्पोरेशनाक दिता. तेंचें काम सारकें जावंक ना स्पीकर सर. जे काम चेंबरांचे आहा ते सारकें जावंक ना. फ्लो ऑफ वॉटर इज नॉट करेक्ट. आतां आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रॉब्लम जाला. थिंगासर सी हा आमचो, जेन्ना हाय टायड जाता वॉटर लेवल इन द चेंबर्स इनक्रीज एंड समटायम्स इन द रेन्स वॉटर फ्रॉम द रोड्स एंटर इनसायड इन द चेंबर्स. सो हे मोठे प्रॉब्लम हा, हे सॉल्व करपाची गरज आहा. सेकंडली स्पीकर सर, crores of rupees has been spent, crores of rupees, आनी अकाउंटेबिलिटी अजुनूय जावंक ना ताचेर. म्हाका दिसता सीएमान एक कमिटी काडपाची गरज आहा आनी पिरियॉडिकल मिटिंग्स घेवंक जाय, ज्यो इन्स्पेक्शन्स करपाक जाय. आनी वी हॅव टू सी दॅट ऑल दीस सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट स्टार्ट फंक्शनिंग जावंक ना अजुनूय फूल स्विंग. आमचे कलंगूट ओनली 1 line इज फंक्शनिंग. देर आर 5 lines, 5 लायनी आहा, एकूच चालू जाल्या. कितली वर्सां जाली? रायट फ्रॉम 2015 आमी पावले आतां 2025, 10 years. स्पीकर सर, 10 वर्सां जाली जायकान आमकां हे दिल्ले, पयशे दिल्ले गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, आनी वी गॉट द मनी. म्हापसा ऑल्सो गॉट एट द सेम टायम वी गॉट इन कलंगूट. You can ask Deputy Speaker, he will also tell you. We are in trouble. All the water लोक पंप करता. स्पीकर सर, कितें जाल्लें आहा हेसांनी? टँकरांनी पंप करता आनी व्हरता आनी दोंगराचेर खाली करता. आनी सगळे अंडरग्राउंड वॉटर, ज्यो बांयो आहा, शेतां आहा, शेतांनी उदक वयर सरता वयरसून. आनी ते केन्ना करता? रातचे लेट नायट करता. हे चालू आहा बिकॉज एवरीबडी इज हेल्पलेस. ते स्लो व्हरता. ते म्हणटा कितें, सेवरेज टँकर वाले म्हणटा आमी व्हरता पंप करून, वी वील गिव इट टू पेंजीम. पेंजीम काय घेयना, ते तोकार घेयना. वी आर हॅव्हिंग दीस प्रॉब्लम इन द एंटायर कोस्टल बेल्ट, नॉट ओनली इन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, मोरजे, मांद्रे, आरांबोल, केरी, सगळ्याक हे प्रॉब्लम जाल्ले आहा. इवन इन आमच्या हितून प्रॉब्लम जाल्ले आहा. आमच्या हेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आमचो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन, म्हणजे वॉटर जे साफ करता हॉटेल्स, आय एम टॉकिंग इन रियलिटी, हॉटेल जे उदक साफ करता, जे अनट्रिटेड वॉटर आहा, ते कोणे व्हरोन खंय तरी डिस्पोज करूंक जाय न्हू. ते हिंगासर कॅपॅसिटी ना, पेंजीम कॅपॅसिटी काबार जाल्ली आहा, तेंचीच ओन आहा. सो ऑल दीस ट्रिटमेंट प्लांट्स हॅव टू स्टार्ट. म्हापसा हॅव टू स्टार्ट, कलंगूट हॅव टू स्टार्ट, एंड अदर बेल्ट्स वेर एवर दॅट इज सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट हे चालू जावपाची गरज आहा. आनी ते खातीर जर तर आमी हे सिरियसली घेयना हो इश्यू, जाल्यार आमकां प्रॉब्लम आहा स्पीकर सर. सो हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन, ही इज द मिनिस्टर फॉर सेवरेज कॉर्पोरेशन, तो आपल्या अंडर पळयता ते. पूण म्हाका दिसता एक बरो MD, म्हणजे आमचो MD आहा जो सेवरेज कॉर्पोरेशन, त्याच्या अंडर आनीक मनीस घालपाची गरज आहा. कोस्टल बेल्टाचे जे MLA जे हितून ट्रिटमेंट प्लांट आहा, बाब जॉशुआ, हांव आहा, बाकीचे खंयचे हितून ह्या आमकां थिंगासर भितर ते कॉर्डिनेशन कमिटी घेवपाची गरज आहा आनी हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाची गरज. श्री रिझा फर्नांडीस. बाब युरीन हाडलेली आहा तेजेर उलोवपाचें आहा. हे जे आमी STP प्लांट घालता, हे प्लांटाचे मेन म्हणटा ते मेंटेनन्स जावंक जाय रेग्युलरी. मेंटेनन्स जायना आनी फाल्यां तर पायपाक ते लिकेज जाली जाल्यार कितें जाता, केन्नाय भायलें उदीक जावं पावसाचें उदीक भितर वता आनी ते चेंबर भरून वयल्यान वता. आनी जेन्ना वता आनी जर तूं ते शेतान गेले जावं इसरी गेले जाल्यार कितें जाता, गांवांत केन्नाय दुयेंस जावंक शकता. ताका लागून कितें आसता, केन्नाय व्हडले प्लांट बसयतले जाल्यार लॉंग डिस्टन्स पायप आसूंक जायना. ताका मदें मदें ताका इंटरवलांनी तांकां मोटर आसूंक जाय सक करपाक. लो लायंग एरियाचे सक करताले ताका हें आसूंक जाय, मोटर आसूंक जाय. तशेंच जाता कितें, खुबशे पळय टँकर जेन्ना आतां मायकल बाबा सांगलें सेम भाशेन, अशें टँकर कितें करता, कोणाचे लिफ्ट करपाक पयशे घेता लोकांचे, आनी अशेंच काडटा मागीर शेतांनी उडयता. आमच्याय थिंगा गेले पाट मेर्शेन उडयले, मागीर आमच्या हायवेक उडयले सांताक्रूज.
अशें जावं उपकारना अशें उडयल्यार कितें जाता ते इरिपेरेबल डॅमेज ती एक पाट शेतान पडल्यार तुका कांयच करूंक शकना कित्याक ते काडून वतले म्हणल्यार ती भरपूर आसता आनी ती आमची जमीन पिड्या जाता आनी वसले जावं हे सारकी चडांत चड सिरियस घेवंक जाय आनी गोवोरमेंटान अशी एक प्लेस करूंक जाय तांकां डब करपाक आनी तांकां चार्ज करपाचें कित्याक हॉटेलवाले तांकां दिता चार्ज करपाक हें एक इम्पॉर्टंट काम अशें करचें तशेंच हांवें आमच्या सांताक्रुजांनी एसटीपी प्लांट मागलेले आहा कित्याक आमचे जागे हायटीक आहा ताका लागून आमचे हायटीक आहा ते जागे कितें आसता थिंगासर आमचे तोंय आसलेल्या कारणान बोंडोचे तोंय आनी 5 तोंय आहा आमकां उदीक रोखडें हाफ मिटराकूच उदीक लागता आनी ह्या रिजनाक लागून आमकां एसटीपी प्लांट चडांत चड गरजेचे ऑलरेडी मागलेले आहा ते म्हाका करून दिवचे श्री निलेश काब्राल. सिवरेज हो इशू जो आज बाब युरीन क्रुजान हाडला तेजे उलोवपाक उबो रावलो स्पीकर सर हांव म्हजे उल्लेख केलो म्हणटा हांव फक्त टेबल हावस दवरता ही जी सिवरेजीची जे आसता ते दिगंबर बाब म्हणटा की बिफोर इन्स्पेक्शन जावपा जाय हे चेंबर ओवरफ्लो जावपाक पळय स्पीकर सर हांगा फातर आहा सॅनिटरी पॅड्स आहा हे म्हाजे कडेन फोटो आसा हांव टेबल हावस दवरता तेणी पळोवचें पण म्हजें एक सजेशन ऑनरेबल सीएमाक आसा एज सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन एंड फायनान्स आनी मिनिस्टर म्हण PWD मिनिस्टर म्हण की ही जी चेंबरां आसा ही वॉटर टायट करपाक जाय पावसान आनी दे शूड नॉट बी इंडम्शन ऑफ वॉटर इनसायड द चेंबर्स ड्युरींग रेन्स नाल्यार STP जी आहा ती ओवरफ्लो जावपाक लागता कित्याक STP जर 7.5 MLD जी आसा उदक 20 MLD जी येता पावसान स्पीकर सर कशें ट्रीट करतले सो हेजे खातीर हे वॉटर टायटनिंग ऑफ ऑल द चेंबर्स रायट फ्रॉम हावस चेंबर्स टू द सेप्टीक चेंबर्स टील द हे सगळे वॉटर टायट करपाक जाय स्पीकर सर हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरी जी गोष्ट म्हणजे एक सजेशन ऑनरेबल सीएमाक की जे ग्रीस दिगंबर बाब कामतनी सांगला की हॉटेलवाले हो जे हावसिंग सोसायटीवाले जे चेंबरान सोडटा वो खंय सोडटा ते ट्रॅप्स जे आसा केन्ना क्लीन करना आनी ते करना नंतरय मागीर ते ओवरफ्लो जावपाक लागता ग्रीस वचून सो हे सिवरेज कॉर्पोरेशनान खंय मनीस घालून ते करपाक जाय. आनी तिसरें म्हणजे एक सजेशन आसा स्पीकर सर की हांवें जशें सांगलां की सॅनिटेशन हो इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहा आतांच आमचो एल्टन बाब सांगतालो की आपणाचे मतदारसंघान सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जावपाक जाय आमचो विजय मदूय उठलो आनी सांगपालो म्हाजे कुचड्यार प्लांट घालता तो गणपती विसर्जनाक घालता स्पीकर सर सांगता रे आयकाय तूं सांगनाका म्हणून हांवें सांगलें तें सांगता तुका स्पीकर सर आज NGO जाल्यार चड आमच्या मतदारसंघात काल इन्स्पेक्शन केलें आनी व्हडले उलोवपाक लागले पूण स्वता आपूण कितें करता तें कांय सांगना स्पीकर सर आनी जे कामां जाता तेजेर सारकी करपाचें काम जें आसा हें करपाक जाय. सिवरेज जी आसा नॉन पंपींग जर स्टेशन जाय जाल्यार इट शूड बी ऑन द लोवस्ट पॉयंट जे कलेक्शन प्लांट आसपाक जाय लोवस्ट पॉयंट आसपाक जाय स्पीकर सर हायस्ट पॉयंटार घालून दोंगरार प्लांट घालून पंपींग करून सिवरेज प्लांट चलना स्पीकर सर वी शूड यूज मिनिमम मेकॅनिझम फॉर ऑटोमॅटीक फ्लो. हांव अजूनय जाणा स्पीकर सर म्हाज्या युथान हांव बारीक भुरगो आशिल्लो हांव रावतालो वास्को स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता 76 77 वास्को सिवरेज घातलेलो नेटवर्क तो आज पासून ओवरफ्लो जायना तो कित्याक ओवरफ्लो जायना आनी आज जे मॉडर्न ओवरफ्लो हे घालता कित्याक ओवरफ्लो जाता हे ऑनरेबल सीएमान स्टडी करपाक जाय. श्री केदार नायक. तुजी ओवरफ्लो जाता मागीर सांग ठीक आहे सर वो जॉईंट कॉलिंग अटेन्शन जो हाडला तेजेर हांव उलोवपाक उबो रावला. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी सिवरेज लायन इम्पॉर्टंट कित्याक ग्रावंड वॉटर जें आसा हें कंटेमिनेट जाता पूण हेज्या बरोबर इम्पॉर्टंट स्पीकर सर की जे ट्रिटमेंट सिवरेज लायन घालता हेजें काम सामकें बरें आसपाक जाय. स्पीकर सर आमच्या हितून गिरी पर्वरी बॉर्डरीचेर सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आयला आनी जी सिवरेज लायन आयल्या थ्रू पर्वरीम टू सांगोळडा विलेज आनी हितून चेंबर्स जे बांदले सगळे चेंबर्स जे बांदलेले सगळे लीक जाताले सो आमी इनफॅक्ट सिवरेज डिपार्टमेंटा कडेन आमी मिटिंग्स बीन घेतलेल्यो तेंच्यांनी ते रिपेर केल्या म्हणून सांगलां पूण इम्पॉर्टंट कितें आतां जर आतां म्हणजे स्टार्ट जावच्या पयलींच ते लीक जाता आनी जर मागीर सिवरेज सिस्टम एकदां जर जाली आनी जर हे लीक जावपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता ग्रावंड वॉटर जे आसा तेज्यो बांयो आसा सांगोळडा इज अ लो लायंग एरिया म्हणजे हे सुद्दां वॉटर टेबल आसा तो सामको वयर आसा आनी जर तेन्ना मागीर ह्यो लीक जावपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता सगळें थंयचे ग्रावंड वॉटर जे आसा हें सगळें कंटेमिनेट जातलें. सो फक्त एकूच रिक्वेस्ट आहा की हें सिवरेज सिस्टम स्टार्ट करच्या पयलीं बऱ्यांतल्या बरें हितून काम तें परतें म्हणजे सब स्टँडर्ड जावंक फावना बरें काम जावपाक जाय
आणि हितून लिकेजीचे कांयच हें आसपाक पावना सो हेजेर मातशें लक्ष घालून Yes. सुरवात करच्या पयलीं हें सिस्टमॅटिकली तेंच्यांनी करचें. ते आर एक्सप्लोरिंग. ठीक आसा. फक्त एकूच पॉयंट रेज करता. हावसिंग बोर्डान आमगेले 2 कडेन. I have seen all over this must be the problem. Existing sewage आहा ती it is completely एक पाट इतली wrong घाला. One place it is 6 meters deep. One place is 3 meters deep. How will the sewage water or sewage together discharge be taken to these levels? So first I would request the Chief Minister, आहा ती existing setup, तेजे सारखी स्टडी करून बाबा ते किती हा ते maintenance or rather what are the issues with it? I have got one issue in Housing Board near Richards First. I have got another issue in Manora, in Allem. We have got some more issues. One more issue we have in Panchpad. Panchpadan, government ki देखो level difference आहे. What I want from the government is existing sewage आधी कितली चालू आहे, कितली line dead आहे, कितली line तक maintenance साधना, कितली lining has been faulty has been put. बा मायकरान म्हणला जायका की line अजून देखो charge केलं ना. जायका जाल्यार म्हाका दिसता हांव असेंब्ली जायन जायका जालें जायकाचे मागीर आनी कितें जालें but he is saying that it is not been done. So whether the government will make a study, put the existing setup in place before new lines have been put now. If the old are not in proper, how will we put new ones? And the second part is whether what about the new plant? What about the new discharge? Will it be able to be, a new plant is there to accept the sewage or not? These are the issues before that, because I have always said here, आम्ही जे expenses कोत्ताय, recurring expenses जातले, maintenance expenses जातले, the highest of the budget, I have said this in the assembly time again, the highest revenue expenditure will be for the sewage in the future. If we don't put this in place, we are leaving a burden for our next generation. We should be accountable for it. Fixed responsibility. जे जायका लाईनीची ती चार्ज आहा ती फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करी. Why that line is not being charged? Existing line in जो discharge, जो line bond आहे, not in use for many years. Fixed responsibility. Put somebody कोणाक जरा भितर घालाय. कित्याक भितर घालपाक जायना तांकां? तर दुसरी भिवपाक न्हय. The highest amount we spend is on the maintenance of sewage lines. So I demand from the Chief Minister that he was not the minister at that time. Maybe somebody else was there, or whoever was there. Forget about JICA. There are so many other lines which are lying vacant. Chief Minister should check this and fix responsibly so that the future. In आमचे constituency पासून 2-3 कडेन. One place is 6 meters inside. One place is just 3 meters. Just the distance from each line is just 10 meters. E line 6 meters भितर हा 10 मिटरांचेर कित्याक ती wrong side हाडली. आणि ही सायडीन येयल्या 3 मीटर. ते भाशेन इतली इश्यू जाताय पावसा दिसांनी इतली इश्यू जाताय. This is common everywhere. Successive governments have done it. But successive government, if you don't fix responsibility, the new fellow will not be in place. So I demand from the Chief Minister, fix responsibility and put the new system in place. स्पीकर सर, चड वेळ तुमचो घेवचो ना कारण तुम्ही बरोच वेळ ह्या कॉलिंग अटेन्शना खातीर दिला. म्हणजे सगळे कलिग्स ह्या सिवरेज ह्या विशयाचेर सगळ्या जाण उलयल्यात. तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो आत्ताचो big problem आसा आनी इन फ्युचर इट वील बी द बीग रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन दीस प्रोजेक्ट विचार केलो जाल्यार. फक्त तेंच्यांनी जे विचारलेल्या थोड्या प्रश्नांक हांव पयल्याच पयलीं उत्तर दिता. पयलीं जायका, तेज्या उपरांत सिवेज कॉर्पोरेशन आनी PWDची 2 डिपार्टमेंट 2 डिविजन्स हे 3 मेळून वेगवेगळे काम करताले. कोण खंय करता, कोण तरी प्लांट मेंटेनन्साचेंच काम करता, कोण चलयता आनी कोण लायनी घालता. अशें सगळें जें आसलें हें सगळें पयलीं एके कडेन हाडून इट इज एन इन सिवेज डेव्हलपमेंट SIDGCL म्हणून सेपरेट कॉर्पोरेशन केला. खंयचेंच काम आतां PWD कडेन उरचें ना आनी जायकाय कडेन उरचें ना. सगळें काम न्यू लायनी घालप, प्लांट चलोवप आनी रिपेर करप हें सगळें काम पयल्यात पयलीं सिवरेज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी इंडिपेंडंट कॉर्पोरेशन दिलां. तें स्ट्रेंथन करपाचें थारायलां. ताका टॅक्निकल स्टाफ दिवपाचो थारायला आनी ताका सफिशियंट स्टाफ PWDच्यान ट्रान्सफरूय केला. वदर जे दाजी इजारतालो ते तशें कांयच जावचें ना. तांकां 7th पे सॅलरी बीन सगळ्यो तेंच्यो मेळटल्यो. टोटल नंबर ऑफ STPs आत्तां जे रनिंग आसात ते 14 आसात आनी ऑल आर ऑपरेशनल आसात. तुवें सांगलें म्हणून 113.85 MLD
जाता ट्रीट करतात. पॉवर बॅकअप जो आहे स्टिपिंग इट इज प्रोवायडेड बाय द DG सेटअप. आमी DG पंपिंग स्टेशन इट इज नियरली कन्स्ट्रक्टेड विथ अवर DG बॅकअप. सगळी पंपिंग स्टेशनां ती DG बॅकअपाचेर आसा. नंबर ऑफ स्टाफ SIDGL आतां 71 आसा. एडिशनल डेप्यूट केला आमी 400. आता टेक्नॉलॉजीचेर तुवें विचारलें. टेक्नॉलॉजी हातूंतल्यान आमी 4 टेक्नॉलॉजी यूज करता. इट इज एन ट्रंच हेसल टेक्नॉलॉजी HDDT ती. इट इज एन इनिशियली दुसरी रिहेबिलिटेशन ओल्ड सिवर लायन तुज्या थंय ती आमी चेंज करून घातला. ती पायप बटिंग CIPP आणि व्हॅक्यूम सिवरेज सिस्टम विच इज अ लो लाईंग एरिया विच इज वन ऑफ द बरी काम करता. ते आतां मळ्यान घातलें आमी. इंडियेंतली टॉप टेक्नॉलॉजी आनी पयलो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो आमी गोंयांत घातला आनी मळ्यांत आसा आनी तो खूब बरो वर्किंग जाता. आनी SBR टेक्नॉलॉजी इट इज फॉर द नवीन हेज्या खातीर. स्पीकर सर, आमी जर हो पळयत जाल्यार वर्क इन प्रोग्रेस आमी आत्ताच्या घडीक पर्वरी काम सुरू करता 283 crores. कोलवा सुरू करता 120 कोटी. आमी फोंड्या सुरू करता 535 कोटी. सिवरेज एट मडगांव 200 कोटी. सिवरेज एट कुडचरण 166 crores आनी तालिगांव 42 crores आनी नावेली स्कीम इज 293 crores. हेजे सुरू आसा सगळी कडेन. स्पीकर सर, एका टाइम पिरियड सगळ्यात टाइम स्पीकरान 25 मिनटां तुकाच दिला. ऐकलंय सगळें. उत्तर दिवपाक कमी घेता वयल्यान तेज्या पेक्षा. स्पीकर सर, केन्ना कोतलो तूं ते पर्वरीचे नावेलीचे ते डेट दी मातशे ते भितरल्या बीस बरोवन धाडय तुका. स्पीकर सर, सिवेज टँकर्स ज्यो आहा पळय न्ही ताका GPS ट्रॅकिंग सिस्टम ताका लावपाक आमी सुरवात केली आनी त्या खातीर आतां इल्लिगल पंपिंग ज्यो व्हरून खंयसरूय वताल्यो पळय न्ही त्यो आतां करूंक मेळपाच्यो ना. जितक्यो सिवरेजी खातीर टँकर सांगता दोंगराचे घाताले आतां पयलीं करताले. पयलीं ते खबर आहे ते दोंगर आतां चालू ना. आतां आहा मुट्टो आमी अरे ऐक कित्याक सांगता, आमच्या कडेन जो पर्यंत सिवरेज कॉर्पोरेशनान रजिस्टर्ड करिना आनी तिका कलर कोडिंग घेयना GPS घेयना तो पर्यंत आमी सिवरेजी वापरपाक दिना. हांव गोंयच्या पब्लिकाक कळपा खातीरय सांगता, आमच्या कलर कोडिंगांतल्यान मस्टर्ड येल्लो कलर ही सिवरेज टँकर ती GPS थंय जर सिवरेज टँकर जो पर्यंत रजिस्टर्ड ना जाल्यार तांकां अननेसेसरी पयशे दिवन तुमी सिवेज व्हरोंक लावनाकात. ते फुकटचे पयशे तुमचे चोरता आसतले. हांव परत सांगता. उदक घाताले ड्रिंकींग वॉटर सुरेज इंतू. अरे आयक म्हाजे पयलीं ते आहले कलर कोडिंग केलें तुवें. तेकाच हाडचो पडटा तेन्ना तांकां पे करचो पडटा. तेकाच प्रॉब्लेम आसा. टँकर तर आमी पूर्णता टँकर तेंच्यो सीज करतले. अश्यो जर टँकर मेळ्ळ्यो जाल्यार टँकर तेंच्यो सीज करतले. हेज्या फुडें ताका इल्लिगल टँकर यूज करपाक मेळची ना. प्रॉब्लेम जाता. तो सिस्टम जाग्यार घालिना जाल्यार स्पीकर सर, पयले फावटी हो सिस्टम जाग्यार घातला. ताका GPS सिस्टम कलर कोडिंग दिला आनी टँकर रजिस्ट्रेशन दिला. हांवें कॉर्पोरेशन तेज्या पयलीं हें नासलें. कॉर्पोरेशन हातान घेतल्या उपरांत ही सिस्टम जाग्यार घातल्या. ती लोकांक कळपाक मातसो उशीर लागतलो बट ती सिस्टम ही वेवस्थीत रित्या ती इल्लिगल टँकर ज्यो आहा पळय न्ही त्यो ह्यान फुडें चलोवंक मेळच्यो ना. आमी ॲप बेज टँकर बुकींग सुद्दां ॲप बेज केला. ओके, ते ऑलरेडी सुरवात केला. त्या ती ओके तितूंत ताका वेगवेगळो म्हणजे ॲप बेस्ड टँकर सुरेजाचे उदकाचे सिवेजाचे उदका नाही. तेच सांगता. ओके, हितूर आमी ट्रिटेड वॉटर जे आहा पळय न्ही हे फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक कन्स्ट्रक्शन किंवा जर प्लांटिंग करपा खातीर आसत जाल्यार ते फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक उदकूय जे आहा पळय न्ही ही एवेलेबल करून दिता. त्या ती ताका वेगवेगळे कलर्स आनी हे ते घालून हे कंप्लीट केल्ले आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की तेणी कोलवा आनी हेचे विशय सांगले पळय न्ही बाकी सगळी कडेन फक्त मडगांवची आमकां थोडी तेची कॅपेसिटी वाडल्या त्या खातीर थंयसर नवीन आनी हे घालपाक आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या. ओके, म्हाका दिसता स्पीकर ना घुसपाक ना. तूं जें सांगलां पळय न्ही रे ते तुजी पायपलायन्स ही ब्लॉकेज जाल्या. तुका दाखयता उदक जें सांगलें पळय न्ही लोकां मदीं अवेरनेस करपूय गरजेचो आसा. आमकां वयले हे ताका कितें म्हणटा शिल्ड चेंबर कवर चोरयेक वयता कारण ताका कॉस्ट आसा. हय आयक म्हाजें तुगे टीम एशकोन फटयता
अरे बरे हे हांव थिंग आसलो हे म्हाका फोटो दाखोवपाक गरज ना हांव तुका ग्राउंड एविडन्स दाखयता हिंग ब्लॉकेज काय जाला हिंग डिपार्टमेंटल फेलियर जाला ते कन्स्ट्रक्शन रॉंग आहा आणि तुम मागीर अशें करून लोकांगे हेजे घालताय की लोक सॅनिटरी पॅड्स घाता हे घालता पॅड्सा हिंग प्रॉब्लेम ना प्रॉब्लेम हा तुमगे इंजिनियरिंग तुमचे डिझायन करता फॉल्टी डिझायन हे मानपा जायना बिकॉज द गव्हर्नमेंट फेलियर मानपा लागून गव्हर्नमेंटाची आखी टीम आहा ती मागीर लोकांचे घाता फेलियर जावन ना आय ऑब्जेक्ट टू दिस I strongly object. This failure is because of the engineering design. मुख्यमंत्र्याचे उत्तर ऐकून घेन पहिले But road message दिता सीएम ना जाल्यार मुझे रे तू पास आयो असेंब्ली काबा जाल म्हणटा तू कोलवा होता आणि तू म्हाका दाखय तुका दाखयता अजून मुसा कित फेलियर आहा तो ठीक सर तेजी दिल्ली टेक्नॉलॉजी कितली फेल गेल्या पळय न्ही ऑड इवन हे ताका आतां कळ्ळा म्हणून ते ऑड इवन सगळी 12 वाजलेली आहा तेजी ती सगळी फेल गेली आता तर कायम ते घरा गेले त्या ती स्पीकर सर माझे कॉर्पोरेशन सर नो डाऊट बसून घ्या आन्सर देऊ पहिले बसून घ्या अलायन्स 20 मिनिट दिले मला बस Speaker sir, generalized as a fault in the system. See, public awareness has to be created. Public, no. See, Speaker sir, इतले कोटी रुपया 1,500 कोटी रुपया जे 7-8 वर्सां storage lines are not aligned. There is a problem in the system. मायकल बाबान सांगितलं दोंगराचेर वचून अजून घाताय मोठे storage रातीचे. दोंगराचे शेतांनी घालतात. बायकाला चालते सारखे दोंगराची शेतांनी घालतात. आता चालू त्यांचे व्हेकल्स बसून घ्या बेशिस्त वागता मर तुम्ही बेशिस्त असू 500 बसून घ्या पाट्यावले अरे उडयता तुम्ही सगळं उडयता तुम्ही भाषा ते क्वालिफाईड नाही ते रॉंग आन्सर बसून घ्या बसून घ्या तू उलपा वेळ दिता Hey, I'm on my feet. Regular maintenance, inspection, desilting of the manholes and network need to be taken up to avoid such type of incident. आणि हांव ते घेता आणि खंय जर फॉल्ट कितें आसत जाल्यार ती काडूंक लायता. थँक्यू स्पीकर सर. येस पुढे वचूया जनरल डिस्कशन ऑन बजेट फॉर द इयर 2025 सेकंड डे जनरल डिस्कशन फर्स्ट उलयत स्पीकर सर दिगंबर कामत जनरल डिस्कशन ऑन द बजेट आज दुसरा दीस ताजेर उलोवपाक हांव उबो राविल्लो स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर व्हेरी बॅलन्स्ड अँड पहिलीच बटन मारपाले डेव्हलपमेंटल एक मिनिट सगळ्यांची बटन मारून घ्या कोण उलोवपी असले फाल्यां बुधवार फाल्यां आन्सर करपा जाय म्हाका दिसता एलओपी एकटोच 6 ऑगस्ट आन्सर हा हेजे रिफ्रेश कर कोणी बटन मारून ते मारता बायक सगळे उलोवन जातले तुमचे आमचे आनी कोण उरचे ना फाल्यां आनी कोण उलोवप ना आनी तुवें उलयतलो फाल्यां आयज तुका इतली 10 मिनटां पार्टीक 20 मिनटां खबर आहा मरे 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 आयज 7:00 सोंपोंक जाय तर हो येवना शेट्टी येवणार यार ना बर्थडे तेजो आयलो ना ना आनी केक कापपाक ना आतां वचपाचें केक कापोवंक भितरले सुरू करा तुम्ही येस स्पीकर सर जनरल डिस्कशन ऑन बजेट आज दुसरा दीस ताजेर उलोवपाक हांव उबो आसा स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान एक व्हेरी बॅलन्स्ड अँड डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड बजेट आमच्या मुखार दवरिल्लें आसा बजेट वाचता आसतना हांवें एक्शन टेकन रिपोर्ट पळयलो आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट हांवें वाचलो जाल्यार तातूंत भितर कितें दिसलें की 446 एश्योरन्सीस मुख्यमंत्र्यान बजेटान दिल्ली तातूंतली 441 एश्योरन्सीस have been either implemented or implementation have been initiated. 5 have been dropped. So as a result, 98.8% of the assurances have been implemented or are at the implementation stage, which is considered as a good performance of the budget. या खेपेक जे बजेट स्पीकर सर प्रेजेंट केला ताची सायज
28,163 crores, revenue expenditure 20,299 crore आणि capital expenditure is 7,863 crores. Revenue surplus budget दिला 2,403 कोटी. Fiscal deficit is estimated at 2,826 crores, which is 2.5% of the GSDP and well within the prescribed limits. This budget has announced many good proposals for the benefit of community vulnerable section of the society. Speaker sir, budget ज्यांना प्रेझेंट करता त्यांना लोकांची सगळ्यांची अपेक्षा असता, बिझनेसमॅनाची अपेक्षा असता, इंडस्ट्रियलिस्टाची अपेक्षा असता, सगळ्या इंडस्ट्रीच्या लोकांची अपेक्षा असता. पण त्याचबरोबर समाजातला दुर्बल घटक बजेटाचेर लक्ष दवरून असता की हे बजेट आपल्या सर्वायवलाक कितें उपयोगी जातलें हो प्रश्न बारीक मनशाच्या मुखार असता. आणि म्हणून स्पीकर सर, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचे जे ड्रीम आसा मेकिंग विकसीत भारत आणि त्याचे 2047 जे मिशन आसा ते जर एकम्प्लीश जातलें, भारत जर विकसीत जातलो जाल्यार भारताची प्रत्येक राज्य विकसीत जावपाक जाय. भारताचे प्रत्येक राज्य विकसीत जातलें जाल्यार भारताचे ह्या राज्यांतले प्रत्येक शहर विकसीत जावपाक जाय. आणि म्हणून आय एम हॅपी that Margao is considered as a commercial capital of the state of Goa. In this budget, I have found that many proposals have been given by the Chief Minister. This budget has made provisions, many provisions for the city of Margao. Margaonkers demand, तांचो demand to make Dindi festival a state festival has been exceeded by the Chief Minister, and he has fulfilled his demand by declaring Dindi festival as a state festival of the Goa. Because of Western bypass constructed by government, traffic congestion in Margao city has been drastically reduced. CM has also declared the reconstruction of old district collectorate near municipal garden in the heart of the city, which will give a tremendous boost to the city of Margao. Redevelopment and refurbishment of South Goa Police Headquarters, which was constructed many years back, that has also been declared in the budget speech. Margao municipality heritage building, ही heritage building refurbish करपाचे काम स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन घेतिल्लें आसा, तेही चीफ मिनिस्टरान बजेटा भितर प्रोवाइड केल्लें आसा. Development of old bus stand by GSIDC. This is one important project which has been taken by the government in this year's budget. पण ह्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर केले. पण सगळ्यात महत्वाचे डिसिजन which touches the heart of the common man, which touches the heart of the small municipal worker, is giving temporary status to all the municipal workers in the entire state. This is the biggest development and biggest decision. I would say, I would rate this decision against any other decision, because this help the municipal workers जे पळय मडगांव सगळे म्युनिसिपालिटी ह्या वर्कर जे काम करता हे साधारण मनीस काम करपाक शकना. आमचे गोंयचे भुरगे त्या गटारांनी देव म्हणटा कोण देवपाक तयार नसता, ही आमची सत्य परिस्थिती आहे. आणि म्हणून हे मनीस आता मडगांव म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स रावतात खंय, सिनेलताकडे रावतात. तांच्या घरात वंटी ना, तांच्या घरात फळी आसा, फळी मारून तांणी वंटी केल्या. दे लिव्ह इन दोज हट्स बट दे सर्व द पीपल ऑफ मडगांव. मडगांवकार शहर, मडगांवचे शहर जर काही प्रमाणात बरे आसा, उबे आसा, that because the sacrifice of these workers, this must be the case in all the municipalities. I am not saying Margao, सगळे वास्को आसा, म्हापशें आसा, सगळे कडेन म्युनिसिपल वर्कर्स पळय जे काम करताले ते म्युनिसिपालिटीचो कोणो अशें हांव मानता. आनी म्हणून फर्स्ट टायम चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतलें. आमी सदां डिमांड करताले ह्या हावसात आनी आमी गेल्ले खेपेकी सांगिल्लें अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान सांगिल्लें 7 वर्सां पर्यंत आपूण तांकां फिक्स करपाक सजेस्ट करता म्हणून म्युनिसिपालिटी कडेन उलोवन. आनी आय एम हॅपी that this decision ultimately has come. 7 वर्सां जाली कंप्लीट केल्या, त्या सगळ्याक आज टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें डिसिजन गव्हर्नमेंटान घेतला आणि काल ताजेर कॅबिनेट डिसिजन घेतला. त्याच्या खातीर आय थँक द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अँड ऑल्सो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे. स्पीकर सर, हातूंतल्यान जवळ जवळ 3000 फॅमिलीचेर परिणाम जाता. म्युनिसिपालिटीच्या जवळजवळ 1000 ते 1200 फॅमिलीज म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स आणि तांच्यो फॅमिलीज. पण ताणें फॉरेस्टाच्या वर्कर्सांक ते लागू केला. जे वर्कर्स जेली दिसाचेर आशिल्ले तांकां सगळ्यांक ताणें लागू केला, जाचो फायदो हो
3000 फॅमिली जातलो and that is why this decision is the most important decision than the other decision अशें हांव मानता. Construction industry has been given relief, Speaker sir, by providing facility of paying infrastructure tax in 2 installments. एक construction license जो development permission दिता तेन्ना 50% आणि मागीर completion certificate घेता तेन्ना 50%, because this industry today in Goa employs maximum workers. हे आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. New scheme of replacement of old age Balrat buses have also been declared in this budget. Implementation of unified pension scheme for government staff, assuring that 50% of average last pay, family pension, assured minimum and other benefits have been declared. Speaker sir, Mukhyamantri Kaushalya Sahay Yojana to provide accessories and kits to students but pursuing skill courses is one of the very good scheme as far as skill development is concerned. New scheme for government empaneled contractors, म्हणजे contractors सुद्धा help दिवपा खातीर to provide easy, hassle-free, low-interest credit under CM अर्थ सहाय योजना. ही स्कीम या बजेटान चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर केल्ली आसा. आणि सगळ्यात अनेक महत्वाचो इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे या समाजातलो जो दुर्बल घटक म्हणजे ज्यांना आम्ही आज दिव्यांग म्हणतात, फिजिकली हँडिकॅप म्हणतात, दिव्यांग असतात, तांचे खातीर मल्टिपल स्कीम्स टू सपोर्ट दिव्यांग पीपल अँड द ऑर्गनायझेशन सपोर्टिंग हांकां जे सपोर्ट करता तांचे खातीर एक तरेतरेच्यो स्किमी या चीफ मिनिस्टरान हातूंत डिक्लेअर केल्ल्या. नॉर्मली एक बरी मेसेज दिव्यांग भुरग्यांक आनी तांच्या फॅमिलीक वता. वर्ल्ड पर्पल फेस्ट हे 2025 गोंयांत होस्ट केलें वता. आमी एकदा पर्पल फेस्ट पळयलें 2 वर्सां पयलीं आनी त्या पर्पल फेस्ट पळयतकीर आमच्या लक्षांत आयलें की आज दिव्यांग खंय पावले ते. म्हणजे दिव्यांगाक आमी पयलीं म्हणटाले आमी तांचे कडेन सिंपतीन पळयताले, काकूट येताली. आज तांकां काकूटीची गरज ना. आज ते फायट फॉर इक्वल रायट. आज तांकां जाय ते इक्वेलिटी कसलेंय काम करता ते. म्हणजे हांव पळयलां दोन्ही हात नाशिल्लो मनीस पांयांनी बरयता, कितें जाय ते डिक्टेशन घेता, अशे पद्दतीचे आज दिव्यांग आमी ह्या हातूंत पळयल्ले आसात. आनी म्हणून स्पीकर सर म्हाका दिसता लिमाणे इवन जर्नलिस्टां खातीर सुद्दां चीफ मिनिस्टरान स्कीम हाडल्या, प्रमोटिंग अप्रेंटिसशीप इन जर्नलिझम and providing full pension to the family of expired journalists, taking care of the 4th estate is also a good thing which chief minister has done. And now सगळ्याची कामां गेल्या, ऑपोजिशनाची कामां कोणाची करूना चीफ मिनिस्टरान अशें म्हाका दिसना. पूण कितें जाता हांगा ऑपोजिशनांत म्हणटकीर उलोवपाक जाय म्हणटकीर सगळे उलयत जाता, हरशीं सगळे जाण कामां करून व्हरतात ताजे कडल्यान. म्हाका खबर आहा सगळ्यांची कामां जाल्या, कोणाची कामां जावना अशें ना, सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कामां जालां. पण तरी आसतना एक केन्ना तरी तुमी थोड्यो गजाली त्यो बाबा गव्हर्मेंटाच्यो बऱ्यो आसा जाल्यार बरें म्हणपाची गट्स आसपाक जाय. यू मस्ट हॅव दॅट दीस टू शो दॅट वॉट इज गुड, वॉट इज बॅड हें तरी दाखया. सारकें उलयता बरें आसा तो वेंदी सदां बोवाळ मारता कितें बरें आसता बरें म्हण. थँक्यू स्पीकर सर. दाजी आपण नेक्स्ट श्री गिरीश बोरकर, जेनिफर मुनसरात. Speaker sir, I rise to speak on the budget presented by our Honorable Chief Minister for the financial year of 25 and 26. At the outset, I would like to thank him for presenting a budget that is comprehensive, considered and clearly aligned with the long-term goals of the state and its people. With an outlay of 28,162 crores and a projected revenue surplus of 2,403 crores, this budget puts forward a blueprint of both fiscal discipline and focused investment into infrastructure, welfare and services that impact people directly. What I see in this budget is a balance between development and delivery, and more importantly, a determination to touch the lives of people across every taluka and every constituency. The idea of Swayampoorna Goa and Viksit Bharat 2047 is supported by specific programs, allocations and outcomes, and that is where the strength of this budget lies. Across the state, the commitment to infrastructure remains visible and grounded, with 7,863 crores have been allocated under the capital expenditure plan. Projects like the Porvorim elevated corridor are not only an engineering achievement
but also an economic enabler that will shape the state's growth for the next decade. 6 key projects being implemented through GSIDC at an estimated cost of 67.82 crores are nearing completion and are nearing completion. These include construction of new hostels at IPHB, Goa Dental College and Government College, Khandola, construction of a PHC at Kandolim and reconstruction of the government ITI at Madgaon. Simultaneously, 70 new projects worth 640 crores will be initiated in the year 25-26. These include the construction of a new college block for Goa Medical College, a new hospital block for IPHB, larger scale projects such as renovation of the police headquarters complex in Panjim and new museum building for Goa State Museum. These projects span healthcare, education, heritage and administrative infrastructure, reflecting a wide-ranging commitment to building systems that support both people and the institutions. Under the Public Works Department, 1,975.65 crores have been allocated, including a budget of 1,208 crores specifically for improving road quality across the state. A budget of 53.12 crores have been sanctioned for the development of a new tertiary treatment facility at Tonka STP. Like everybody was speaking about this problem some time back in a discussion and a calling attention. So I would also like to mention that this tertiary treatment facility plant at Tonka is being set up. I must also mention the bold focus on sustainability. The government has proposed a 700 crore initiative to electrify the Kadamba bus fleet. Electric buses have already been plying in Panjim for the past 1 year, and over 17 lakh commuters have used these services between July 2024 and March 2025, which clearly demonstrates the potential of electric public transport in Goa. In addition to that, a 25 crore subsidy has been announced to encourage EV adoption among individuals who are looking to transition to a cleaner and more efficient vehicles. 49.41 crores has been allocated in the port sector, with 14 crores for new floating jetties and 48.87 crores allocated for the Panjim jetty terminal. Education continues to be a clear priority in the state, with 2,100 crores allocated for school education, 700 crores for higher education and 119.99 crores for technical education. Under the CM Cares initiative, more than 440 schools across Goa, including those in my constituency, now have access to robotics and AI learning labs. This program has been given a scaled up budget of 19.91 crores with plans for centers of excellence which are underway. I truly believe that this initiative will provide an early exposure to AI-enabled technology and shape the way our children think and solve problems. 74.21 crores has been earmarked for upgrading school infrastructure, and a new scheme will be launched to provide alternate Bal Rath facilities. Students in Goa will also benefit from digital scholarship portal, the laptop distribution scheme, and the continued support for internships and apprenticeships. The Skill on Wheels initiative, along with the CM Kaushalya Yojana, will help bring vocational training to the doorsteps of students in remote areas. Speaker Sir, as one of the women MLAs in this house, I must acknowledge the work done under the Women and Child Development Department. This is the second year of the Gender Budget Initiative. It was introduced last year and has continued with great clarity and depth this year. A budget of 39 crores has been earmarked under the gender budget, and when taken together with allocations like the Griha Aadhar, the DSS and support services for maternal care, over 17% of the state budget is aligned to benefit women directly. But it's not just about financial support to women. Working women hostels are now being built in 4 talukas. The Mahila Digital
Sashaktikaran Yojana is training women in digital literacy. Women drone pilots are being prepared for agriculture monitoring. The Mahila Multipurpose Cooperative Credit Societies are being strengthened to support entrepreneurship. And the Women Entrepreneurship Facilitation Cell is helping more women formalize and grow their enterprises. When we speak of inclusivity, it must extend to all communities. Our fishing community has always been very close to my heart. This year, a proposal to equip boats with transponders and distribute eco-friendly Matsya Vahinis for fish vending is a step that recognizes both their livelihood and their dignity. Our farmers too have been supported with 17 crores set aside for crop insurance premiums, free soil testing for 10,000 farmers and continued support for organic cultivation. The PM Kisan Samman Nidhi and state Krishi cards continue to offer reliable income support. Adding to these efforts, I am proud to share that Goa has recently been honored with the Agriculture Leadership Award 2025 as the best state in horticulture. It is clear that these steps taken on the ground are being noticed at the highest level, and it gives us all more reason to continue strengthening this sector. I would like to congratulate my colleague Premendra Sheth for his efforts. In animal husbandry, the establishment of Goa's own veterinary college is a landmark decision. Until now, our students had to leave the state to pursue their studies. This college will not only reduce financial burden on the families, but also create a stronger veterinary ecosystem within Goa. The proposed district diagnostic labs and mobile ambulance units will also strengthen livestock care. Health is another area where we have seen immense infrastructure growth. A budget of 1,865 crores has been allocated for the health department. Renovation of CHCs, PHCs, upgrading of the rural hospitals and the expansion of the Jan Aushadhi Kendras are all part of this. 217 crores has been allocated for the new Cancer Institute along with 130 crores for critical care facilities. In addition to this, a new dialysis unit and digitization of health records through the Ayushman Bharat digital mission shows that we are not only building infrastructure but also building systems that respond faster. Preventive and community-based healthcare has been given equal attention. Under the Swasth Mahila Swasth Goa initiative, free of cost breast screening is now being offered at several public health centers, making early detection of breast cancer more accessible to women across the state. The national program for palliative care is being actively implemented in both district hospitals and through community health officers. This has expanded end-of-life care and chronic illness management, allowing patients to receive not just medical attention but also emotional support and dignity within their own homes. The Social Welfare Department has been allocated 562.60 crores this year, which includes 480 crores for DSSY and 8.5 crores for the Dev Darshan and new schemes which will assist citizens in visiting important pilgrimage destinations like Velankani and Ayodhya, ensuring that people of all faiths are supported in this spiritual journey. For our senior citizens, 33 crores has been sanctioned for Providoria upgrades. The model housing scheme under Atal Asra has been streamlined, and the state will now construct homes directly through contractors instead of issuing funds to individuals. This removes uncertainty and improves quality. The waiver of micro loans issued by the SC OBC Corporation before 1998 also deserves special mention. Many families had these dues hanging over their heads for decades. This is a relief with both financial and emotional value. In the cultural space, festivals such as the Dindi Utsav in Margao and the Devi Lairai Jatra in Shirgaon have been officially accorded state festival status. Land worth
26.5 crores have been acquired in Ayodhya for the construction of the Goa Ram Nivas, while renovation of the Goa Nivas and Goa Sadan and the construction of Goa Bhavan at Belapur are already underway. This year, 9 crores have been allocated to make 50 government buildings across Goa barrier-free for persons with disabilities. This includes the installation of ramps, accessible washrooms and stretcher-friendly lifts to ensure dignity and mobility to all. The return of the Purple Fest is not just a cultural highlight, it is also a strong message about inclusion. What began in Goa is now recognized globally. The International Purple Fest has not only drawn national attention, but also forged a meaningful partnership with the United Nations. It has put Goa on the global map for accessible and inclusive advocacy, and it reflects the state's commitment to becoming a model for equal opportunity. The Smart City mission has helped upgrade major infrastructure in Panjim and adjoining areas. Panjim also has received the award for the cleanest city in the category at the Swachh Survekshan Award 2024-25. To support local governance, 302.52 crores has been earmarked for panchayats across the states, with additional provision of 8 crores for backward panchayats and 20 crores for Zilla panchayats. The honorarium for ZP members has also been revised. For youth, the launch of the Goa Young Leaders Fellowship is a timely initiative, encouraging civic engagement and grassroots learning. And for public administration, the continued digitization of services under Goa Online, e-office rollouts and Aadhaar-linked DBT are making governance more accessible and transparent. Speaker sir, behind every line item in every allocation, there is a face, a household and a future. This budget understands that it is honest about the needs of today and serious about preparing for tomorrow. I thank the Honorable Chief Minister and the entire administrative machinery for their efforts in preparing this budget. Chair Alton Costa. Speaker sir, I rise to speak on the budget presented by the Honorable Chief Minister for 25-26. Before I start, with due respect to Honorable Chief Minister Bab Digambar Kamath, तो मुळे पालावलो opposition सगळे Chief Minister बरे काम करू येते म्हणून. I was very closely associated with Digambar sir, and he is a good friend. I know when he was the Chief Minister, सगळे opposition इन तेको काम कोताले. So might be when from Congress to BJP ले विचार बदलले काय म्हणून आम असोक न तुझे बरे गो. येवपा जात मरे झाले. So no, I was just because when he was the Chief Minister, everyone used to come and do works with him. काम करपाक कोतालो. डायरेक्ट गेले आता. होय, so direct गेले आता. So ना Chief Minister कोतालो तेन्ना Digambar sir. So ताका म्हणते उगडास ना दिसलो बघा. ते उगडास कोता. Speaker sir, although the Honorable Chief Minister has presented a budget, it may be appearing promising on paper. The general public does not seem satisfied with the allocation of funds. Speaker sir, when a Chief Minister presents a budget, लोकां विचार कितें आसता बाबा आमकां सवाय कितें मेळ्ळें, खंय तरी आमकां एक 10 पयस उणी जातले, खंय एक बरी सुविधा मेळटल्यो, ह्यो वस्तू चिंतून एक लोकांची आशा आसता जेन्ना चीफ मिनिस्टर बजेट दिता. बट as of I feel that it is as of now only, I'll tell you the reason why, but it is only on paper, not a ground reality. Speaker sir, constituencies like mine, Kepe, Sangye, Kankona continue to lag behind as they are still deprived of basic amenities. The double engine Sarkar claims to function on the principles of Antodaya, Gramdoya, Sarvadoya, but in reality, our people are still waiting for access to even the most basic facilities. Primary education like Anganwadis, water, Zori Udo Pitai, Toribusan Amka bill Tungele, Azran Yatai. Electricity, some parts have not been access to electricity, roads are not there. Proper toilet facilities, open defecation free मुठाय. 8% मार्क दिसता आमगे केप्या मतदारसंघा 30-35% लोक जाणाको टॉयलेट आसपाने. Coming back to that calling attention which we just discussed, STP plant, Honorable Chief Minister had promised during the last session, monsoon session, upon STP plant to Kepe Gatlu mun. But during this budget there was no provision made for an STP plant in Kepe. There is a health hazard there. As I have told that the all raw sewage flows in the canal and polluted jata. So this thing was not there in the budget.
which I think so I have to remind the Honorable Chief Minister why it was not added. Speaker, so the Honorable Chief Minister should be thankful to the defectors. Because of them, he got the opportunity to present the budget multiple times. Chief Minister, आपण 7 part budget केलं म्हणून. But however, the double engine Sarkar has failed to fulfill the assurance made to them, means those defectors, till now. They अजून राहत आहे बाबले. And to the general public. Speaker sir, it appears that the government is not acting on the best interest of the people today. Goans feel unsafe in their own state due to the rising number of crimes and the steep hike in prices of essential commodities. Unfortunately, the government does not seem to be taking this issue seriously. Speaker sir, Sarkar जायते सांगता, जायत promises दिता, हे कुठलो ते कुठलो, but तरी तू सारी ground reality चोयली, मग दिसता हे पेपराचेर आसता, कांयच जायना fulfill. Might be hardly 10%, 90% of promises are not fulfilled. Speaker sir, annual Jatra Utsav of Devi Lahirayi is considered to be the state festival, attracting thousands of devotees from across the country. Unfortunately, during this festival, the government's failure in making adequate arrangements, a tragic stampede occurred, resulting to the loss of innocent life. Speaker sir, the Honorable Chief Minister in his budget speech claimed that all necessary arrangements had been made for the annual Jatra. However, the incident that occurred on 3rd May 2025, after the budget was presented, clearly shows that all those assurances existed only on paper. Speaker sir, the government has allocated 26.5 crores for construction of Ram Nivas at Ayodhya, which is in need of very good initiative and will benefit many Goans going to Ayodhya. In the same spirit, I urge the government to consider constructing of Goa Nivas in Tamil Nadu, as a large number of Goans visit Velankini to seek the blessings of Velankin Saibin Mine. Speaker sir, Inga Velankini, I personally go every year, might be once or twice a year. Zait could and that time at the September, October, आमगे festival fest जाता Velankin Saibiniचे, Zait जाना रावपा accommodation मेना. So I urge the government कित्याक तिंगा उमको एकू धर्मा म्हण लोक येना, सगळे धर्मा लोक येताय. So I urge the government to have a Goa Nivas in Tamil Nadu, close to in Velankini, close within the locality of the church premises, so our people, Goans, can take benefit. Speaker sir, if the government truly believes in working for all sections of society, irrespective of religion, then such inclusive steps must be implemented in action, not just in words. Speaker sir, the Honorable Chief Minister in his budget speech announced allocation of 15.95 crores for shifting of Goa Public Service Commission office. Speaker sir, I fail to understand why a large amount is required merely to for shifting of the office. Just to shift an office, that is what has been presented on the budget, 15.95 crores for this Goa Public Service Commission office. So I don't really know why this almost 16 crores has been allotted. Speaker sir, instead the government should focus on organizing awareness programs and coaching classes so that our students can begin preparing early for competitive exams. The priority should be to be invested in the future of our youth and spend funds for the betterment of their careers instead of spending these crores of rupees for some infrastructure which I don't think so it is not needed at the hour, but this money can be put in the needy children who can take classes, coaching classes, programs, and we can to get prepared for this exams. Speaker sir, the Department of Planning, Statistics and Evaluation has allotted 54.79 crores as mentioned by the Honorable Chief Minister. However, there is no clarity on where and how this amount will be implemented. Speaker sir, 1,975.65 crores has been allotted to the Public Works Department, 744.85 crores for the revenue expenditure and 1,230.79 crores for capital expenditure. Yet many of our road related files are still pending with the department. The funds allocation seems to be exist only on paper, as we have repeatedly told that the funds are not available. However, we follow up with the files. Speaker sir, Honorable Chief Minister आमदार एक वर्षाक 100 करोडाचे वत काम दिता म्हणून मागुस्ता मगेली ऑलमोस्ट 23 फायला आहे वत ऑलमोस्ट 47-48 crores तितूल्यो 2 व 3 फायले आमगे डब्ल्यूएन मिनिस्टरागे मासे येताय जापून जाताय चोयतो
But in PWD, morning, Madam MLA Jennifer has said, and my when did multa kai neha mun. Suppose amge ruling ali zain and amge kesa tulim. So I urge a Shambur court and forget about 100 crores, at least 70-80 crores there orsa diya and which we can make our roads infrastructure get completed all these files. Yahui na, yahui hot paper ache, railway basant che loka baris ta lok am kinsa ta. Are tung orsa Shambur court poise metai. Huai ta kai mun poise. But actually reality is files are there in the office which are not been think to administration please discuss mun file oputun data. Thank them boroba disna funds available na wam dipa sudna mun. As discuss mutai please discuss mutai ani potun file potun department on that day. So when they are promising something of 100 crores annually for one MLA in one constituency, forget about 100 crores, give us at least 50-60 crores, let we can work. And it is not that direct on आमदार के account है तो यहाँ था, but काम करो बांध दिया है नु शंबर कोटे लोका की जाता बाइला ने के रोजी पिक्चर दाबे थे एक आमदार शंबर कोटी में टाइम मुन और शंबर कोटे तो विंगे लाता I'm get 40 and 7 कोटे की 23 फाइल पढ़ो है major works रोस्ती from Kepe to Kanangini road from Kepe to Baldi is in a very bad state अति रोड का फाइल गए लो है मोरपिला मुटिंग एक फाइल 7.5 को वेटिड ला हमके ST लोग राव था तिंगा फाइल पास है नहीं. So I urge the government, Papa तुम 100 कोटी दित मुडाले तिथो तो कितली करोड आम पावताय याचे कोटीत जापताना बिस्ते हाले तो लान पुतून बजेट आनी 200 मुडलो मग लोका दिसतो ना रे 200 मिटान आमदार काही काम कोणे काय म्हणून. So this has to be known to the general public where this money is going. Speaker sir, a total allocation of 1,480.34 crores have been made under the tribal sub-plan across various departments. However, there is no transparency in where this amount is actually being spent. Our tribal brothers are generally in need of these funds for their overall development. Even schemes like Antodaya, Gramodaya and Sarvodaya exist only on paper. Speaker sir, I come from a place, Madarsang from Kepe, almost 30% lok ST population. आज तुका सांगपाक दुख दिसता ते लोकांक I basically might be in between these days or after the assembly, I'll be inaugurating a school which I have spent from my own funds, building a school there of almost 3 classrooms with a toilet, bathroom, toilet facility for male and female burgyank, plus एक सराक एक रूम. हे लोकांक समज हजारांनी कोट्यांनी समज फंड येता ST पॉप्युलेशन लोकांक तांकां हो फंड मेळना. or kita mena huoi ta fund where the government is diverting, this has to be made public. Tenka itule amgele maximum burgi ST lok aate amgele bhav bohini itli medals at during national games soglancha major medals hai lok burgyana kan kon jaun sangya jaun kepe jaun at tenka proper facilities nahi yo kon diu bajo yo समज इतले फंड मेटा इतले सेंट्रल फंड मेटा फकत हे आमगे गोंय हे लोकांनी सांबाळा आज जायत पाट मोठा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां फॉरेस्ट रायट्स दिनाय तांकां एक तांगे त्यो निर्वल्यो आनी बारकेल्यो काणगां त्यो तवशीं रोवपायला थिंगा RFO येताय आनी तांगेले जमीन उंटान काण घेवन वयताय. हे लोकांनी हे जमीन सांबाळ्या आमगेले गांव झाडां बिडां सांबाळ्या बट आज म्हापसा सरकार तांकां हूंय तरी चेपून दवरपाक सोदता हूंय तरी दाबून दवरपाक सोदता कित्याक हे फंड तांकां युटिलायज जावपाक फंड मोहत पेपराचेर येताय हे फंड मागीर युटिलायज जाताय आनी हे फंड तांगेले ओवरऑल तांगे डेव्हलपमेंटा मेळ्ळाय. सो आय अर्ज द गव्हर्मेंट हे जे ST लोकांक जे फंड येताय आमी मुठाय बाकी सगळे दिवपाक वताय तांकां बट बेजीक फेसिलिटी समज हे लोकांक एड्युकेशन हेल्थ सॅनिटेशन हे तर समज दिवपाक सोदना जाल्यार आमी आमदार म्हूण आनी सरकार म्हाका हूंय तरी फेल जाला. सो अर्ज द गव्हर्मेंट टू सर मन आसून चिंतून बाबा हांकां त्रास कोन आसून हे वस्तू पयशे तेंगेले हक्का आयता तांकां मेळपाक जाय. स्पीकर सर 273 crores have been allotted for building works. Yet the construction of Kepe police station remains incomplete. In the governor's address, it was stated that 90% work has been completed, but in reality, not even 50% work appears to be done. Speaker sir, Kepe municipal police station आणि म्हाका honorable chief minister last assembly session almost 100 कोटी promise केले. टेंडर जालो, टेंडरूय पडो. 2 पाटी आमकां एक रिपोर्टरांनी नाय सांगला म्हाका प्रॉमिस केला चीफ मिनिस्टरान हे पुलीस स्टेशन कंप्लीट जाता म्हणून. लास्ट बजेटां ऑलरेडी सांगिल्लें 100 कोटी दिल्यो सगळें जालें बट आज पासून तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपणा एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळना. आतां लोकांक हे केपेंच्या लोकांक म्हाका दिसता एक पुलीस स्टेशनाचेर वचपाक आनी 2 किलोमिटर मुखार वचपाक पडटा. एक दुसरी प्रायवेट
बायक पायलट ओ रिक्षा घेवन थिंगा वचूंक मेळटा कसलेंय तरी एमर्जन्सी आहा आमोण्या मुट्टीक वचून ते पुलीस स्टेशन सगळें टेम्पररी शिफ्ट केला आय अर्ज द गव्हर्मेंट बाबा ही फायल ताबडतोब क्लियर करून हे पुलीस स्टेशन बिफोर एटलीस्ट नोव्हेंबर डिसेंबर हे कंप्लीट जावचें दिस माय हंबल रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट टू गेट इट क्लियर्ड एज सून एज पॉसिबल स्पीकर सर स्टेटस ऑफ municipal building in Kepe. The house is extended by 5 minutes. 5 minutes. So, when status of municipal building on Kepe, it was originally built, reconstructed as fish and vegetable market. Tenka sadya tenka babla fish and vegetable vendors and zagna. Market konang lagon konang ke fayda lagon before the election, 10 days before the election code inaugurate kelle. Building inaugurate केले जाय तशें नाल फोडले जाय तोच केल्यो बट आज पासून ते बिल्डिंग जाग्यार ना तितून कांयच एक्टिविटी ना सो सरकारान अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान आनी तेणे डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता हेजेर नदर घालून ताबडतोब हे केप्यां म्युनिसिपल बिल्डिंग म्हाका दिसता हे जाग्यार हाडपा जाय ऑपरेशनल करपा जाय स्पीकर सर 4,131.15 crores have been allotted to the electricity department. The government needs to procure more electricity poles, street lights, as many of my people frequently raise complaints regarding lack of functioning or availability of street lights and low voltage. Because Chief Engineer Bob Stephen bor kaam kota. I have no issues. Dynamic electricity as a power minister yaha. बट जाय तोच तो अजून जाग्यार पडपा दियो म्हाका दिसता आतां स्मार्ट मिटर्स हाडपाय कितली लाख करोडांनी पयशे मोटाय हे सगळे बरें कोताय बट बेजीक समज लोकां तरी पावर सारकें मेळना म्हाका दिसता सरकार इतले पयशे घाता बट डेफिनेटली दीस इलेक्ट्रिसिटी एक घरा पावपा जाय अशें म्हगे विचार आहा आनी आमगे मतदारसंघात म्हाका दिसता आय वोंट लीव अ सिंगल हावस विदाउट पावर बट आय नीड द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट स्पीकर सर there is an urgent speaker sir there is an urgent need for substations at Bali and Betul as I sincerely hope that allocated funds will be utilized for this purpose speaker sir Kanangini mutting ata ONGC old project there is a university coming government is planning to put up a tourism project in Kanangini but kizala ata substation ek na we are dependent on the substation which is in Veli आणि there is lot of land available government land IDC land आणि थिंगा येदोड project येता म्हणटर we need a substation there कित्याक लोकांक रातीन त्रास जाताय so I urge the government honorable chief minister power minister आमकां substation एक बेतूल जाय which is in Kanangini आणि second in Bali कित्याक आतां आमकां बाली आमगेले बारशे मोरपिल्ला almost अडणे फातोरपा हे सगळ्याक एरिया काम कुंकोळे आहा so we need a substation in Bali. These two things, substations, I think so government has to take it on urgent basis and get a solution for this. Speaker sir, the tourism department has been allocated 440.98 crores, out of which one of the project is proposed in my constituency. I welcome this project as it will create employment opportunities for the people of my area. Speaker sir, जायत पाटी पयर काय भाषण दिले एक बायट दिलो तेन जायत जाणांनी ट्रोल केलो अरे तूं थिंगा जमीन काण दुसऱ्यांक दित काय म्हूण केन्नाय कितें एक वर्स बरें जाता आनी हांव म्हणटा केन्नाय सर दिगंबरांनी म्हणा बरें जाता तेन्ना एप्रिशिएट कर म्हण केन्ना बरो जाता आय रियली एप्रिशिएट आनी जायत कडेन हांव एप्रिशिएट कोताय बट रॉंग जाता थिंग रॉंग म्हणटाय आतां दीस प्रोजेक्ट वीच इज कमींग इनफॅक्ट आवर पंचायत एंड आवर पीपल वील वेलकम इट प्रोवायडेड वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग वीच इज डिस्ट्रक्टिव आतां दॅट लँड वीच इज अवेलेबल दे आय वॉन्ट टू मेक इट व्हेरी क्लियर थिंगा एक सिंगल एक झाड रोयत ना इट इज नॉट आवर लँड इट इज IDC लँड there is no harm to environment but only thing when this project comes tinga proper facilities have to be put in place and when this one such project is coming I don't think so it will create more burden to that place because tinga rawpa kon lok na it is a tourist I think so it is a some parasailing or skydiving project which is supposed to be coming in Betul but in that case that is only a runway and minor things that is no big project which is coming so we will take it in Betul that jobs whatever jobs have to be given full preference amgele Kepekaran diwpai that is my thing speaker sir जेन्ना आमी टुरिजम डिपार्टमेंट 740 कोटी आमी सरकारान अलॉट केला म्हाका मुद्दम एक उल्लेख करूं सोदता
आमगेले चार्टर्स कंपनी आहाय ते हे जे भायल्यान राष्ट्रान वो UK हुंच्यान चार्टर्स येता तांकां म्हाका स्वता कंपनीक हांकां बऱ्यो फॅसिलिटीज दिवपा दिव तांकां थोडे रिलीफ दिवपा दिव बिकॉज दीस आर द पीपल हू गेट चार्टर्स फॉरेन ट्युरिस्ट टू आवर स्टेट आनी ते आतां एक कोण फ्रॉम दाबोलीसून तेणे मोपा वचोताय हांव सावथ गोवा लोकां कडेन उलयतां कित्याक I am into this hotel industry. I know how when charters were coming, what business we used to get, and now how much we are suffering. So, Mark, Daboling, 3 minutes. The house is extended by 2 minutes. So, these facilities have to be given to all these charter companies. Speaker, sir, EDC claims to promote youth entrepreneurship. Many of our young people face difficulties to get their loan application sanctioned. I urge the EDC department, आमगेले तुम entrepreneur जावं म्हणटा भुरग्यांक, but जेन्ना files घेताय तांगेले तशें pending आसोता. This has to be taken care. Speaker sir, 857 crores allocated to the health sector for better health facilities. Speaker sir, आमगेले केपें आनी बाळ्ळी दोनी कडेन प्रायमरी आमगे हेल्थ सेंटर्स आहाय. तांकां जाय ते लॅक बेसिक फॅसिलिटीज, दोतोर नाय, प्रॉपर स्टाफ ना, एम्बुलन्सीज नाही. आय हॅव स्पोकन टू द हेल्थ मिनिस्टर, तो म्हणटा आपणा फंड्स मेळा. म्हाका स्वता हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर बसून सॉर्ट आउट करपा जाय आनी आमकां ते फंड दिवपा जाय आनी त्यो फॅसिलिटीज दिवपा दिव. स्पीकर सर म्हगे 5 मिनट या उलोवपाचें, तूं जायना 5 मिनट एक्सटेंड कर. 18 मिनट जाल्यो. स्पीकर सर, द गव्हर्मेंट हॅज एलोकेटेड 339 crores budgetary provision in provision. Out of that, I urge the government and ask the government from this budget I require buses in my constituency. आमगेले बाळ्ळे एक प्रायमरी स्कूल आहा, ताका एकूच बस आहा and that driver takes 3 tons. बाळ्ळे हेल्थ आमगेले बाळ्ळी स्कूल आहा तांकां सकाळी 5:30 भायर सोता भुरग्यां हाडपाक. पयलीं चीफ मिनिस्टर सांगला 3 किलोमिटरांच बस वचपा जायना म्हूण. सो आनी कितें प्रोविजन करपा जाय. एक बस इज केटरिंग ऑलमोस्ट फॉर 300 स्टुडंट्स. सो म्हाका दिसता एडिशनल बसीस बाब तुवें कराक हांव सांगता बसीस जाय म्हूण आमकां. ह्यो बसीस ना आमगे स्कलांकू नाय, बाकी लोकांक बरचो भुरग्यां नाय बसो. दीस हॅव टू बी टेकन केअर. स्पीकर सर, वी डोंट हॅव एड्युकेट फॉर स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज इन केपें. म्हाका स्वता हांव 3 वर्सां मागोता चीफ मिनिस्टर कडेन ग्राउंड ऑफ फॅसिलिटीज डिमांड्सान तूं मांड न्हू. ना ना हांव तो बजेटान ते सांगता आमकां केल ना बजेट प्रोविजन केल ना विच आय हॅव आस्क्ड फॉर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. मांड ते विशय जे आहा. No, but we have not, I'm reminding the Honorable Chief Minister, this is the thing. Speaker, sir. The house is adjourned till 4:30.